आत्म्याक आमच्या मध्ये आपव्या पवित्र आत्मा आमच्या संगता राज करून दी पवित्र आत्मा आमच्या संगता रावून दी आणि त्याच पवित्र आत्म्या संगता आम्ही जियत असताना पवित्र आत्म्याच्या बळांत आम्ही बरया पवित्र आत्मा आमकां हर एका घडये जायते बरेंपण दिता आणि त्याच प्रमाणे देवाच्या वर्त्या मोगांत बरोवल्या आमी त्याच पवित्र आत्म्याकडे मागता असताना पवित्र आत्मा आमकां वर्त्या जिविताच्या वाटेक पायता तर आमी गावया गीत D4 पेज नंबर 137 D4 पान नंबर 137 काळीज मोजे तानेला तुका मोन मोजे आशेला तुका काळीज मोजे तानेला तुका मोन मोजे आशेला तुका ये तो दुनिया ये तो सौम्या ये तो दुनिया ये तो सौम्या भावय म्हाका त्या सर्गेच्या सुका पावय म्हाका त्या सर्गेच्या सुका काळीज मोजे तानेला तुका मोन मोजे आशेला तुका काळीज मोजे तानेला तुका मोन मोजे आशेला तुका हरण्यात तुवे मनाका वयले खटपतान तुवे वोदाक वाळयले हरण्यात तुवे मनाका वयले खटपतान तुवे वोदाक वाळयले थान भोग थांबयल्या सर्गेच्या आत्म्या थान भोग थांबयल्या सर्गेच्या आत्म्या देबळ मोच्या भुकेल्या कळसा देबळ मोच्या भुकेल्या कळसा काळीज मोजे तानेला तुका मोन मोजे आशेला तुका काळीज मोजे तानेला तुका मोन मोजे आशेला तुका तिसरो पारा कांतेन बोलेल्या तुवें बुजयले पिडेत असलेल्या तुवें गुण केले कांतेन भरलेल्या तुवें बुजयले पिडेत असलेल्या तुवें गुण केले पयस कर मोजी खन बेजाराय पयस कर मोजी खन बेजाराय दे तू म्हाका तुजी ती सरसाय दे तू म्हाका तुजी ती सरसाय काळीज मोजे तानेला तुका मोन मोजे आशेला तुका काळीज मोजे तानेला तुका मोन मोजे आशेला तुका ये तो दुनिया ये तो सौम्या ये तो दुनिया ये तो सौम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका
पावई म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा काळीज मोजे तानेला तुका मोन मोजे आशेला तुका काळीज मोजे ताने मोन मोजे आशेला तुका. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हर गान तो कास में आ जेजो होगलाप तो कास में आ जेजो वंदन तो कास में आ जेजो प्रणाम तो कास में आ जेजो हालेलुया 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 हालेलुया. कशी आहात मग जन तुम्ही? बरी आसात सगळी? साधारण आतांचे बावळे गट जाल्यात म्हण दिसता न्ही. आज म्हाका विचारताले आमच्या रेतेरीची फादर तांच्या हाताचे बावळे गट जाल्यात की आमळे रेतेर जाल्ल्या उपरांत टेस्ट करचे. रेतेरी मध्ये आमी खंयसर टेस्ट करूंक टायम ना म्हण सांगलें. तर खंडीत जावन तुमचे हाताचे बावळे गट जाल्यात म्हणपात येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मगे भावना भयणानो आमचो म्युझिशियन येताना जितके लेट जातलें त्या तुका म्हाका अवकाश मेळ्ळा. आज म्युझिशियन आयल्यार आमकां अवकाश मेळना आनी म्युझिशियनांतल्या वेळार आमकां मेळिल्लो अवकाश आमी गळसिया सगळे आमी उबे रावया. मोगाच्यानो सगळे आमी उबे रावया. हांवें एक ल्हान कंतार तुमकां शिकयता. पयलें कंतार आमी गावचें मागीर थोडीं एक्शनां करूंक आसतलीं ती एक्शनां करचें. तें आतां कंतार अशें आसा. जेजू आमकां आपयता आपलो मोग तो दाखयता. जेजू आमकां आपयता सगळीं येया. जेजू आज आमकां आपयता. 11च्या दिसाच्या रेतेरीक ताणें आमकां आपयलें. पयल्या दिसांतून आजून पर्यंत ताणो आमकां आपोवनूच आसा आनी ताच्या मोगा खातीर तो आमकां आपोवन आसा. एक ट्यून अशें आसा पळया. जेजू आमकां आपयता आपलो मोग तो दाखयता. जेजू आमकां आपयता सगळीं येया. पळया सिंपल. जेजू आमकां आपयता आपलो मोग तो दाखयता. जेजू आमकां आपयता सगळीं येया. आनी दुसरें माग आनी पोळे तुका ते मेळटले. दारार ताच्या मारल्यार दार उगडटले. माग आनी पोळे तुका ते मेळटले. दारार ताच्या मारल्यार दार उगडटले. पळया सिंपल. माग आनी पोळे तुका ते मेळटले. दारार ताच्या मारल्यार दार उगडटले. सांगाता म्हणया गी. रेडी 1 2 स्टार्ट. जेजू आमकां आपयता. ओके तुम्ही पुरा रेडी आहात एक्शन करूंक. तर हांवें कित्याक गळाय करीचे. पळया. जेजू आमकां आपयता आपलो मोग तो दाखयता. जेजू आमकां आपयता सगळीं येया. माग आनी पोळे तुका ते मेळटले. दारार ताच्या मारल्यार 4 पटी पळय. दारार ताच्या मारल्यार दार उगडटले. इल्लें स्लो जालें आनी इल्लें फास्ट वचचें पडटलें. पण रेडी 1 2 स्टार्ट. जेजू आमकां आपयता आपलो मोग तो दाखयता. जेजू आमकां आपयता सगळे येया. माग आनी पोळे तुका ते मेळटले. दारार ताच्या मारल्यार दार उगडटले. माग आनी पोळे तुका ते मेळटले. दारार ताच्या मारल्यार दार उगडटले. ओके. आपयता मात्र न्ही. जेजू आमकां चलयता. चलयता म्हणटा आसतना पयलें ह्या सायडी चलचें
दुसरे या सायडी चलचे रेडी 1 2 स्टार्ट जेजो आमकां चलयता आपलो मोग तो दाखयता जेजो आमकां चलयता सगळे येया परत जेजो आमकां चलयता आपलो मोग तो दाखयता जेजो आमकां चलयता सगळे येया माग आनी पोळे तुका ते मेळटले दाराच्या मारल्यार दार घडटले माग आनी पोळे तुका ते मेळटले दाराच्या मारल्यार दार घडटले आतां जेजू आमकां नाचयता इल्लें नाचल्यार पुरो चड नाचनाकात बँकेट इल्लें दुखोंक आसा कोणाच्या बँकेट दुकानात आनी चड नाचयत जेजो आमकां नाचयता आपलो मोग तो दाखयता जेजो आमकां नाचयता सगळे येया जेजू आमकां नाचयता आपलो मोग तो दाखयता जेजो आमकां नाचयता सगळे येया माग आनी पोळे तुका ते मेळटले दाराच्या मारल्यार दार घडटले माग आनी पोळे तुका ते मेळटले दाराच्या मारल्यार दार घडटले जेजू आमकां हसयता एकामेका पळयचे आसतना अशें वयर पळोवन आसनाकात आमी पाक्काचे पळोवन या वण्टीक पळोवन आसचे न्ही एकामेका या पयलें ह्या सायडीक पळोवन आसचें दुसरें ह्या सायडीक पळोवन आसचें रेडी 1 2 स्टार्ट जेजू आमकां हसयता आपलो मोग तो दाखयता जेजू आमकां हसयता सगळे येया जेजू आमकां हसयता आपलो मोग तो दाखयता जेजू आमकां हसयता सगळे येया माग आनी पोळे तुका ते मेळटले दाराच्या मारल्यार दार घडटले माग आनी पोळे तुका ते मेळटले दाराच्या मारल्यार दार घडटले जेजू आमकां वेंगयता एकामेका वेंगोवचें नाका कोरोना फुल्ल वसोना त्या देखून एकामेकाक वेंगोवचें नाका जेजूक मात्र वेंगया तर जेजू आमकां वेंगयता म्हणटा आसतना जेजू आमकां वेंगयता लागीं धरा जेजूक व्हडलो धरा वसोनो जरा ना इजेन दिजेन घट्ट आमच्या लागीं रावचें त्या खातीर जेजूक आमकां वेंगोवचें एवढी एणे वेंगयव्या आनी एवढी एणे वेंगया उजव्याकी जाता दाव्याकी जाता दोनूय सायडीक आमकां जेजू मेळचें बरें जाता रेडी 1 2 स्टार्ट जेजू आमकां वेंगयता आपलो मोग तो दाखयता जेजू आमकां वेंगयता सगळे येया जेजू आमकां वेंगयता आपलो मोग तो दाखयता जेजू आमकां वेंगयता सगळे येया माग आनी पोळे तुका ते मेळटले दाराच्या मारल्यार दार घडटले माग आनी पोळे तुका ते मेळटले दाराच्या मारल्यार दार घडटले जेजू आमकां उडयता थोडे बडी उडी मारूंक शिकयता उडी मारचे फॅनाक लागचे बरी उडी मारिनाकात मागीर तकली कितें जावंक आसा चिक्के उडी मारया रेडी 1 2 स्टार्ट जेजू आमकां उडयता आपलो मोग तो दाखयता जेजू आमकां उडयता सगळे येया जेजू आमकां उडयता आपलो मोग तो दाखयता जेजू आमकां उडयता सगळे येया
माग आणि तुळे तुका ते मेटेले धाराताच्या मारल्या धार घडतेले माग आणि तुळे तुका ते मेटेले धाराताच्या मारल्या धार घडतेले. अरे चिक्के फास्ट वचो जाय थोडे मात्र आता गांवच्या पहिल्यांचे मात्र एक चिक्के फास्ट. रेडी 1 2 स्टार्ट. जेजो आमका आपयता आपलो मोग तो दाखयता जेजो आमका आपयता सगळे येया माग आणि पोळे तुका ते मेटेले धाराताच्या मारल्या धार घडतले. वय 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 माग आणि पोळे तुका ते मेटेले धाराताच्या मारल्या धार घडतले. जेजो म्हाका चलयता आपलो मोग तो दाखयता जेजो म्हाका चलयता सगळे येया जेजो म्हाका चलयता आपलो मोग तो दाखयता जेजो म्हाका चलयता सगळे येया माग आणि पोळे तुका ते मेटेले धाराताच्या मारल्या धार घडतले. वय 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 माग आणि पोळे तुका ते मेटेले धाराताच्या मारल्यार धार घडतले. ताळी द्या जेजूको. हालेलुया 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 हालेलुया. बसा मग जन बसा. मुझे बाबडीनो आज आम्ही चिक्के आमच्या जेजून आमच्या खातीर कितें केलां म्हणल्या विशयांत पळोवचें जावन आसा. जुवांव सवांजल 6 अध्याय सगळो आमकां कितें जेजून आमच्या खातीर केलां म्हणलें आमकां दाखोवन दिता. हांव चड जावन आज रेफरन्स तुमकां चड दिवचो ना कित्याक वेळाचो अभाव आसा. 6:30 वरार आमी सुडकेचें आनी माकवणेचें आमच्या कुटुंबाक सल्वसांव दिवचें आराधन आरंभ करतले हांव. आनी आराधना वेळार तुमी कुटुंबान सांगता आसल्यार भोव बरें. 7:30 वरार ताच्या पयलेंच आमची तेलाची माकवणी संपोवंक जाय. ताचे उपरांत 8 वरांक मिसाच्या बलिदानाद्वारे आमची रेतेर संपताली. आज म्हाका विचारतालीं थोडी तें कशें फादर पालदान तो 5:30 वरांकच लोक करेक्ट येता म्हण म्हळ्यार तांचें घडयाळ पुरो डिजिटल घडयाळां तांची ठाक 5:30 म्हणटाना ते येवन पावता ते रेडी. आनी तुमचे रेतेर 8 वरांकच मुक्त जाता. वय 8 वरांकच मुक्त जाता. मागीर आमी पळयलें कोणी दिसना आमकां 8:05 पुरा घरा वचून जातात. हांवें म्हळें मोर सिस्टमॅटीक क्रावड very systematic crowd. They are on time off to the house again on time. पळया भोव अपुरबा मस्त एकलो म्हणा लागलो दॅट इज द डिसिप्लीन दे कीप म्हणा लागलो. आमच्यात कोर कमिटीचो एकलो सांदो म्हणा लागलो ती तांची डिसिप्लीन फादर. आय एम व्हेरी हॅपी. तुमकां ते 1-2 ताळयो हांव दिता. भोव अपुरबाय मोगाचें न्हू कित्याक बरी शिस्त तुमी फॉलो केली. म्हाका भोव रुचली कित्याक ह्या बरी तुमी टायमार येवन हांवें म्हळें तांकां हांवें घडये तेणें कोण वेता येणें कोण वेता म्हणून पळयचें म्हण कांय गरज ना. एपटी स्टार्ट केलें जाल्यार एंड करचें म्हणसर आमचो पालदानेचो लोक खंय वचना. भोव अपुरबाय तरान कितले चीत दिवन आयकता मात न्हय तातूंत भागीदार जाता. आनी तें जावन आसा आमी एक जावन रेतेर संभ्रामची. रेतेर दिवंक गायला ह्या जागान दिवची न्ही ह्या जागान रेतेर करची. म्हाकाय ती एक रेतेर कित्याक हर एक रेतेरी करता आसतना डिवायन रेटेर सेंटर पडटात हर एक हप्त्यान रेतेर करता आसतना हांव म्हज्या प्रविंशाला केदाळ्याक सांगतालो फादर कोणाकी चिके ह्या जागी जिवनांत कश्ट आसात पडटा धाडा. कित्याक म्हळ्यार ते हर एक दीस म्हणल्यार बरें आमी रेतेरींत भागीदार जाता आसतना पवित्रपण ऑटोमॅटिकली तुजे तावनो
उर्चीत जाता आणि वाटता. हे पवित्रपण हर एका दिसा आमच्या थंय वाटता आसतना तुका जायते देवाची वळख जाता, देवाचो अनुभव जाता. देवाचो अनुभव जाता आसतना तुका देवा शिवाय दुसरें कितेंच दिसना आनी देवा शिवाय तुका खंयच्याची चड गरज आसना. आनी असलें बरेंपण आमकां रेतेरेन जाता आनी तसलें बरेंपण तुमी हांगा घेवंक आयिल्ल्याक तुमकां तुमच्या त्या डिसिप्लिना खातीर हांव तुमकां सल्यूट मारता. कित्याक भोव वापरपाची डिसिप्लिन पळयले जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मुगेच्या भावान आनी भयणीनो, 3 आल्तार विशीं हांव आतां तुमचे कडेन उलयतलो. पयली आल्तार जावन आसा ही कसली आल्तार? खंयची आल्तार ही? रुखाची, मागीर मिसाची, मिसाच्या बलिदानाची आल्तार. ह्या मिसाच्या बलिदानाच्या आल्तारीर कितें चलता? कोणाचें बलिदान चलता? जेजूचें बलिदान चलता. जेजूचें बलिदान चलता आसतना जेजूचें बलिदान कोण पेटयता? जोर सांगात. त्या बलिदानान कोण हजर आसा? जेजूत हजर आसा न्हू. जेजूत ह्या जाका मारी पात तें पेटयता. ह्या जागान पेटोवचें न्ही, ह्या जाका मारी पात जेजू पेटयता हें आमकां कळीत जाय. त्या खातीर आमी म्हणटा ही मिसाची आल्तार कितल्या अपुरबायतारान दवरता आमी. मिसाची आल्तार सोबीत आसा जाय, मिसाची आल्तार बरी आसा जाय आनी मिसाच्या आल्तार वयर कितेंच आमी चड दवरूंक नजो म्हणल्यार त्या इराद्यान मिसाची आल्तार आमी सोबीत दवरता. आनी ह्या मिसाच्या आल्तारीर मिसाचें बलिदान जाता. श्रेष्ठ याजक जेजू त्या बलिदानांतच भागीदार जाता. त्या देखून फकत जेजू आणि याजक मात्र भागीदार जायनात, तुम्ही सगळी देव परसा त्या मिसाच्या आल्तारीच्या भेटवणेंत या त्या सॅक्रिफिसांत भागीदार जातात. जेजून निमाण्या ब्रेस्तारा आपल्या शिसांक आपोवन तांकां उंडो मोडो दिता आसतना म्हणले ते वर्ते बलिदानाचे गुर्त आज मिसाच्या बलिदानांत आमी हांगा संभ्रमता. उपरांत निमाण्या शुक्रार जें कितें ताणें निमाण्या शुक्रारा करूंक आसलें निमाण्या ब्रेस्तारांत आपणाक मोडन आपल्या शिसांक दिल्लें जावन आसा. आनी आपल्या शिसांक दिता आसतना कितें जाल्लें? थंय शिसां थंय जायते देवाचो स्पिरीट भरलो पूण एकल्या थंय तो स्पिरीट नातलो. त्या खातीर जेजून उंडो मोडन सगळ्यांक दिता आसतना जुदासाक दिल्लो जावन आसा. हर एकल्याच्या थंय जेजूचो तो आत्मो एंटर जाता आसतना या तांच्या भितर तो सरता आसतना जुदासाच्या भितर कोण गेल्लो? आमकां बायबल सांगता कोण गेल्लो? जेवसार सैतान रिगुल्लो जावन आसा. त्या देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी भेटोवचे हे मिसाचे बलिदानाचे अर्थ आमी समजून घेय जाय. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सत्तेन, सगळ्या तुज्या जिवितांत त्या वर्त्या देवाचो मोग करता आसतना त्याच खऱ्या काळजान वर्त्या मनान तुवें हे मिसाचे बलिदानांत भागीदार जावंक आसा. तर हे मिसाचे बलिदान श्रेष्ठ बलिदान, द ग्रेटेस्ट सेलिब्रेशन, श्रेष्ठ बलिदान आमच्या खातीर आमी तें बलिदान पेटयता. त्या गड्यांनी म्हणचे आसा आमी मीस आयकोंक गेल्ल्या मीस आयकोन सॉंग्स ना थोडी कांतारां मीस आमी भेटूंक गेल्ल्या ह्या जाका सांगता जेजू क्रिस्तूच ते मिसाचे बलिदान पेटयता आसतना आमी ते मिसाचें बलिदान पेटयता. शिवाय आमी आयकोंक गेल्ल्या थोड्यांनी म्हणचे मीस पळोवंक गेल्लो. पळोवंक गेल्लो फिल्म घे, पिक्चर घे. थोड्यांनी चिंतलां पिक्चर म्हूण कित्याक म्हळ्यार आमकां केदाळे गेल्यार जाता, मिसाक केदाळ आयल्यार जाता. लास्ट इयर हांव आमच्यात विजय अडक्या पिरगेचेर रेतेर दिवंक गेल्लो. आमी रेतेर दिवंक वयच्या पयलें तें मिसाचें बलिदान आसलें. आमी रेतेर दिवंक मिसाचें बलिदान जाल्ल्या उपरांत आमकां रेतेर
पूण हांवें म्हळें आमी मिसाच्या बलिदानाक येता फादर, आमी भागीदार जाता म्हूण हांवें सांगलें लागलो जाय तुमी येया. आमी समोर अर्दे आसतना आमकां कांय पावोंक 1-2 मिनटां पुरो आनी मिसाक 10 मिनटां आसात आनी 4-5 जाणां पयस चलोन येतात. ते वेळा म्हजे सांगता ब्रदर दिनेशा चलो पडटा सो हांवें ताका विचारलें हे पयल्या मिसाव येतात की दुसऱ्या मिसाव येतात. तो म्हणा लागलो एकच मीस आसचें न्ही फादर. तर हांवें म्हळें आनी पावतना सादारण कुमगार जाता गे म्हणून सोलोन येता आसतना. तो म्हणा लागलो आमच्या लोकांक तडपटी मिसाच्या बलिदानाचे श्रेष्ठ गूट कळीत ना फादर, त्या देखून कशेंय आयल्यार जाता म्हणून चिंतून आसतात. मोगाच्या पावन आनी भयणीनो, आमच्या मिसाचे बलिदानाचो श्रेष्ठ गूट जावन आसा जेजूची ते सगत आमी घेवची, मांस आनी रगत आमी सेवचे आनी तेच मांस आनी रगताद्वारे आमी एक जावचे. त्या खातीर जेजू आमकां कितें म्हणटा पळया, करून अशें म्हणाले हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें. आमकां सांगता तुमी मनशापुताचें मांस केल्ले करीत आनी ताचें रगत पियेल्ले करीत, तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवांत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. पळय, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. व्हरतो गूट मोगाचें न्हू. त्या देखून ह्या मिसाच्या आल्तारचो गूट आमी समजून घेवंक जाय. ह्या मिसाच्या आल्तारची सगत आमी आमच्या कुडींत बन घेवंक जाय आनी ह्या मिसाच्या आल्तारीर आमकां मेळिल्लें खाण आमकां पोशण जाय आनी तें जावन आसा मिसाच्या आल्तारीचो गूट आनी तें पवित्रपण आमी सांबाळूंक जाय. त्या देखून ह्या कोरोना पॅन्डेमिका वेळार जायत्या जाणांक ऑनलायन मिसां आसली आनी थोड्यांक ते इतले सवयर पडले ऑनलायन मिसां करता ती एक जाली. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमकां अवकाश मेळिल्लो तेन्ना ऑनलायन मिसां तुमकां न्हय, ह्या म्हाका न्हय. ऑनलायन मिसां कोण थंय बेड्डार आसा तांकां उठोवंक जायना, ती भोव वापरपाक ती ऑनलायन मिसां पळोवन उपरांत तांकां ह्या जाग केदाळपणी कुमगारचो सक्रामेंत क्रिस्त प्रसाद हाडटा आसतना तें सुपवीतपण सांबाळून ती घेतात. हांव जायते कडेन गेल्ले कडेन पळयलां कोण ती बेड्डार आसात ते म्हणटात फादर आमकां एक मीस मेळ्ळें, मीस पळोवंक मेळ्ळें म्हूण सांगिल्लें जावन आसा. तांणी मीस भेटयिल्लें म्हूण सांगूं ना, कित्याक तांणी मीस तें पळयल्लें जावन आसा आनी तो सक्रामेंत क्रिस्त प्रसाद तांकां दिल्लो जावन आसा. दुसरो उपाव नातिल्ल्या देखून मिसाच्या बलिदानांत तांणी तें भागीदार जायचें पडलें. पूण तें खरें बलिदान तांकां संपूर्ण तरान फावो जावन नासलें देखून तांणी ते कुमगार आशिल्लो जावन आसा. मुखेच्या भावान आनी भयणीनो, आमी जायते जाणां चिंतूंक पुरो आमकां ऑनलायन मिसां आसात. ऑनलायन मिसां केदळा तुर्त परिस्थिती आसा, एमर्जन्सी आसा त्या वेळा अलाउड केल्ली जावन आसात. दुसरो उपाव ना तो. पूण तुमकां सांगता आमच्या त्या फ्रायरीक एक 5 जाणां एक दीस येवन फाटल्या गेटी जावन म्हाका फोन करूंक लागली, फादर आमकां कितें बघता फादर ह्या कोरोना टायमार आमकां एक मीस भेटयतात की फादर. हांवें म्हळें खंडीत जावन तुमी येता जाल्यार हांव भेटयता. आमचे 2-3 कॉपेलां आसात आनी सकयले डिवायन मर्सीच्या कॉपेल आसलें. हांव गेलो ते मिसाची तयारी केदाळे आमी करना सावे घालतात तें आसता, सक्रामेंत आसता. हांवें मिसाचें बलिदान भेटोवंक वयच्या पयलीं ती म्हणा लागली आमकां कुमसार जावंक जाय आनी आमकां कुमसार जावंक जाय म्हळ्यार हांव कुमसारा बसलो, कुमसार आयकलें. उपरांत 5 जाणां मिसाचें बलिदान भेटयलें 5 जाणां सांगता आनी कुमगार तांणी सेवलो. उपरांत मोगाचें न्हू 300 वर्त्याद उदार काळजान तांच्या दोळ्यांत दुखां देंवली आनी म्हणा लागली फादर देव बरें करूं फादर, आमी ह्या एका सक्रामेंता खातीर आशेताले हांव फादर. आमकां हो सक्रामेंत मेळ्ळें नासतना आमचे थंय कित्याक एका तरेचे बे, आमचे थंय कित्याक एका तरेचे निरुत्साह, आमचे थंय ती उरपा नासली फादर. आमी आशेताले हांव मेळटा गी म्हण.
ताचे उपरांत मोगाचें हर एका हप्त्याक म्हणल्यार बरी ताणें म्हजे कडेन विचारलें जावन आसा कोरोना वेळार फादर तुमी मिसां भेटयतात गे आनी आमकां देवान दिल्लें वर्तें दिर्वें जावन आसलें मोगाचें आमच्या पर्सिंकुला कॉपेल बिजयंत पर्सिंकुला कॉपेल आसा थंय आमचे मिसां भेटोवचे जावन आसात. ह्या कॉपेलांत हर एका दिसा म्हणल्यार बरी कोरोना पॅन्डेमीक जावन लॉकडावन जावन अनलॉक जावन हर एका दिसा आमी मिसाचें बलिदान भेटयल्लें जावन आसा. जायतो लोक येतालो देवान अपुर्बाय तरान आमकां राखल्लें जावन आसा. आमी केदाळे देवा कडेन मागचे देवा तुजे मांस आनी रगत तूं हर एक लागीं दिवच्या खातीर मिसाचें बलिदान आमी भेटोवन आसा. राख हर एक लागीं आमकां सांबाळ खंयच्याय वायटांत आमकां कितेंय त्रास जायनातलो बरी तूं सांबाळ म्हणलें देवान आमकां हर एका घडये सांबाळिल्लें मोगाचें हर एका दिसा मिसाचें बलिदान आमी भेटयल्लें. जायतो लोक तातूंत भागीदार जाल्लो आनी त्या देखून हांवें कोरोना पॅन्डेमिका वेळार जायत्या घरांनी वचून पळयत आसतना पवित्र एवकरिस्ताक आशेल्लीं जायतीं जाणां आसात, बुकेल्लीं जायतीं जाणां आसात, ताणेल्लीं जायतीं जाणां आसात. ताणें म्हणलें आसा फादर आमकां एक पटी केदाळा इगर्जी बागलां ओपन जातात की केदाळा एक पटी आमकां मिसाचें बलिदान त्या आल्तारीर भेटयल्लें आमी तातूंत भागीदार जावंक जाता की म्हूण आमी आशेन आसा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो ऑनलायन थोडे फाटी आमकां येणे तेणें व्हरून वता. मिसाचें बलिदान आज आमकां अवकाश मेळ्ळा. इगर्जेच्या तेच पवित्र आल्तारीर आमी तें मिसाचें बलिदान भेटयतना तातूंत आमी भागीदार जावंक जाय. शिवाय आमच्या मोबायला काडून तेणें वेचें आमच्या मोबायलांतून आयकोवचें तें न्ही. मीस आयकोंक न्ही, मीस पळोवंक न्ही, मिसांत तुवें भागीदार जावचें हें सारकें कळीत जावं दी. आमच्या तरणाट्यांक थोड्यांक एक बूद आसा मिसां वचारला कितें ऑनलायन मिसां मेळटात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मिसाची सगत साकल्ल्याक मात कळटा. ही सगत साकुल्लो जावन आसा पयल्यान पयलें संपाद्र पियो तो मिसाचें बलिदान म्हणटा आसतना पंतेरत उडतालो. पंतेरत उडोवन त्या मिसाच्या बलिदाना वरती तयारी करतालो आनी मिसाचें बलिदान तो भेटयता आसतना कॉन्सेक्रेटांत तो जेजूक तो उखूल धरता आसतना ताका तो विसरतालो अशें म्हणटा बायोग्राफी. दिसाच्या मिसाच्या वेळार थोडे फाटी 2-3 घंटे तो उखल धरतालो तो क्रिस्त प्रसाद आनी ह्या वेळार जायतीं जाणां तांची पातकां रडटलीं आनी जायतीं जाणां तांच्या पातकां सुटका मेळटाली. मात्र न्हय त्या पवित्र उंड्याची सगत जेजूच्या मांसाची सगत तो लोक व्हरून घेतालो आनी पवित्र जातालो आनी जायत्या जाणांची पिडा सयत त्या एवकरिस्ताच्या बलिदानांत संपाद्र पियोन भेटयल्ल्या एवकरिस्ताच्या बलिदानांत तांची पिडा गुण जाल्ली जावन आसा म्हणटा ताचे वर्ते बायोग्राफी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मिसाच्या बलिदानांत भोव अपुर्बाय तरान पवित्र तरान आमी भागीदार जावचें. सगळें तुजें काळीज मन सगळी तुजी सगत त्या मिसाच्या आल्तारी वयर होंदोन आसा आनी ह्या मिसाच्या आल्तारी देखून कितें जाता जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवें जियेता आनी हांव ताचे सवें जियेता. त्या देखून आमकां जायते अवकाश मेळिल्ले जावन आसात आनी आमी त्या ऑनलायनीर होंदोन आसचे न्हय. जावंक पुरो आमी टॉक आयकता ओके ते टॉक आयकोवचें जावन आसा. पूण आराधना वेळार आमी हेणे तेणें पळोवन आमची आयदनां दिवचीं गी आमची वस्तू रांदूंची गी आनी आमी आराधना घालचें गी तें सारकें न्हय. म्हाका भावान आनी भयणीनो बरें समजून घेया. त्या खातीर आमी कितेंय जें करता पवित्रपणांत आमची मागणी करूंक आसा. पवित्र सभा आमकां आपयता तेच पवित्रपणांत आमी आमची आत्मीक कार्य सांबाळचें जावन आसात. आनी ह्या देखून ऑनलायन जें कितें आसा आमच्या उपयोगाक कितेंच आमकां नातलना मेळिल्लें ताचेर तूं होंदोन आमी आसचें न्हय. ताच्या बदलाक आमी वचचय त्याच आल्तारी समोर. ही आल्तार जावन आसा मिसाची आल्तार. म्हाका आनी तुमकां जिवीत दिवची आमच्या क्रिस्ती कातोलीक कुटुंबाची सगत ही मिसाची आल्तार आमी हांगा संभ्रमता आसतना आमी जेजूच्या सक्तेन भरतले. जेजूच्या सक्तेन भरतले. म्हाका पयलें ह्या मिसाच्या आल्तारीची ल्हान आसतना तितले कांय सखत कळीत जायनातली. उपरांत म्हाका कळीत जाली केदाळा म्हजे ओडत जाल्ले उपरांत
हांवें चिकेन बसून चिंतून सुरू केलें हांव ल्हान आसतना म्हजो भाव विमल सांगता आसलो 1 वर्स डिफरन्स आमकां आनी ह्या वेळार आमची माय हर एका दिसा सोनवारा मिसाक वताली आमकां पुलां आसतलीं मोगरे कळे सोनवारा मिसा वताली 3:30 ती मिसा वताली 4 वरांचे मीस अटेंड जाताली 5 वरां मीस सुट्टालें 5:30 ती घरा पावताली आनी आमची माय एक सोनवारा मिसाक वचनातल्यार आमी मांयक विचारतालो माय तूं कित्याक मिसाक वचनाय आज माय म्हणटाली इल्लें काम आसा आमकां गोरवां आसलीं सारें काडूंक आसा ना 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 तूं मिसा वच आमी सारें काडटा म्हणटाले आमी ल्हान काय व्हडले न्ही तेदळ आमी सारें काडटा म्हणटाले आमी कित्याक मांयक मिसा वचोंक सांगताले हांव गे म्हळ्यार सोनवारा दीस आमकां पुलांची पट्टी मेळटाली पट्टी म्हळ्यार पयशे आनी येता आसतना आमची माय आमकां खावंक हाडून येताली आनी ह्या खातीर आमी आमच्या मांयक एकच एक सोनवारा मीस कळोवंक सोडिनातल्या माय वच मिसा वच त्या दळ आमी नणटे आमकां कांय व्हडले मिसाचे कांय एक प्रामुख्यता कळीत नासली आमी दुसऱ्या दीस दोतोन आनी मिसा वेताल्या आनी माय गेल्ले उपरांत आमी बारी चुरूक दोगी जाण बारी काम फास्ट काम करताले हर एक मायन इतलेंत काम म्हण नेमेरून वयचें आहलें तें सगळें काम बऱ्या तरान करतले आनी आमकां कळनातलें आमची माय कितल्या वरांक येता म्हण त्या दळ आमकां तें वाच पळोवचें आनी पुराय तितली संवय नासली पूण आमगेर एक पेटो आसलो तो आंगणांत रावन शिमटी हालयतना आमी कादाळय वाटेक पळोवचें नासलें आमी आमच्या पेटेच्या शिमटेक पळोवचें कित्याक म्हळ्यार ताणें शिमटी हालयल्यार आमचे मांयचो परंबोळ आयलो म्हूण अर्थ आमची माय पयस जावन येतना तिचो परंबोळ आयलो म्हूण अर्थ आनी आमकां दोगांकी बारीक अशी आमी धांवताले हांव रोडार धांवन वचोन आमी पयले पळयत आमच्या मायन एक पोतें हाडलां घे म्हूण कित्याक म्हळ्यार ताच्या भितर ती आमकां दोगांक 2 मसाल दोसे हाडटाली आमची माय हर एक बुटी पट्टी पुलांचे पयशे मेळ्ळे दीस सोनवारा आमकां दोगांक 2 मसाल दोसे त्या वेळार आमी कितें करतले आमी माय येता आसतना आमी तिचो वरला बोलो धरून रावंड वेताले ते दळ तो वरला बोलो सुत्तता न्ही त्या दळा म्हज्या मायन केदाळ्या म्हणचे आसले हे म्हजे 2 पूत म्हजो जीव खावंक जल्मल्यात देवा त्या दळ आमकां कांय पडोन वचोना आमी जीव खावंक वताडनातल्या आमी मसाल दोसे खावच्या खातीर रावंड वेताले हांव पूण आमची माय केदाळे 2-3 बुटी म्हणटाली हे म्हजे 2 पूत म्हजे जीव खावंक जल्मल्यात व्हडा दोगा भुरग्यांक काय म्हणनातली ती आमकां मात्र कित्याक मसाल दोसोचो परंबोळ चड आमींत काणगोच आहलो आनी अशें आसता आमी सतांत तिचे सांगात येताले उपरांत ती बसताली येवन सोप्यार बसले आमची दिश्ट वेची त्या मसाल दोसेच्या पोत्या वयर केदाळ एक बुटी ओपन कर आमकां दिता गाय आनी आमचो पेटो तसो एक शिमटी हालोवन आसतालो कित्याक म्हळ्यार आमकां दिता आसतना म्हज्या मसाल दोसोचो एक कुडको म्हज्या भावाच्या मसाल दोसो एक कुडको त्या पेट्याक पडटालो त्या देखूनच तो सोनवारा दीस सिमटी हालयता माय पयस जावन येताना परंबोळ पळोवन तो सिमटी हालयतलो पूण हे म्हाका कांय कळीत जायना आमी मसाल दोसे खाताले हांव संतोशान आसतले आमकां एका सोनवारा मसाल दोसे मेळटाले आमी व्हड जावच्या म्हणसर मसाल दोसे म्हणून नंत आसले पूण ओडत जाल्ली पळय ओडत जाल्ले उपरांत हांव असो बसून एक दीस चिंता म्हज्या मायन म्हणली ती उतरां मिसाचें बलिदान भेटोवन आयिल्ले उपरांत तिणें म्हणली उतरां म्हाका रिफ्लेक्ट जाली म्हजी माय म्हणटाली हे म्हजे 2 पूत म्हजो जीव खावंक जल्मल्यात नीज मोगाचे न्हू कित्याक तें सत म्हजी आवय वचोन त्या जेजूचो जीव खावन येताली जेचे मांस आनी रगत खावन पिवन येताली आनी ती घट्ट बळवंत जाल्ली आतां ती कुटमाक येताना मिसाच्या आल्तारीची सकत कुटमा काडटाली पळया कुटमा काडटा आसतना धनवस्त मापान तिच्या भुरग्यांचो मोग करताली कितले कश्ट आयल्यार ती सोडिनातली आनी तुमी हर एकी आवय बापूय तुमच्या भुरग्यांक कश्टान तुमी बसता आसतना जायते कश्ट येता आसतना वरन बांयक उडोवना ह्या खंय मार्गार सोडूना तुमच्या भुरग्यांक तुमी बसला तर त्याच आल्तारीची सकत तुमी घेतल्या त्या आल्तारीची सकतेचो परमळ तुमी घेतला आनी ती सकत तुमी घेवन तुमच्या कुटुंबाक वचोन तुमच्या कुटुंबाने कितले कश्ट आयल्यार तुमी धांवनात तुमी सोडूना ताच्या बदलाक तुमी कितें केला सॅक्रिफायस करून तुमच्या भुरग्यांक व्हड केला तो त्याग आनी सॅक्रिफायस हर एका आवय बापायचो
ह्या मिसाच्या आल्तारीचो फळ कुटुंबाच्या आल्तारींत आमकां पळोवंक मेळटा. आज त्या मिसाच्या आल्तारीचो फळ दरबस्त मापान आमच्या कुटुंबांनी पळोवंक मेळनातल्या देखून आमचे कुटुंबां पासळ्ळ्यांत. एकलो रेटेड प्रिचर युथांक रेतेर दितालो डिवायन रेट्रीट सेंटरांत, आनी तो म्हणा लागलो, माय फॅमिली इज अ ब्रोकन फॅमिली टुडे. हांव मागता, हांव हेरांक सांगता, पूण म्हजें कुटुंब सांगतना, कित्याक ती सगत आमी साकोवंक चुकल्या कुटुंब एक जावन म्हणा लागलो तो. त्या देखून तो म्हणटा, आज जेवणाक म्हज्या भुरग्यांक हांवें वचून व्हॉट्सअप करीत जाय, आय एम रेडी फॉर डिनर, आय एम रेडी फॉर डिनर. एक भुरगें त्या कुडांत आसता आनी एक भुरगें ह्या कुडांत आसता. कितलें आपोवन 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 आमचें जेवण सारक्या वेळार जायना आनी तांकां राखोन राखोन हांव ताकता म्हणा लागलो. पयलें तशें नासलें, पयलें तशें नासलें नासलें. जेवणाक ये म्हळ्यार पुरो आमी धांवताले, ललाण बुडकळ बरें आहले पोट काडून धांवताले. बारीक सबाय ते पळोवंक त्या दळा. आतां आमच्या भुरग्यांक खावंक नाका, जेवंक नाका. त्या दळा आपयल्या बरो वचोन बसतले हांव, रावंड बसतले हांव, मातयेची मडकी मातयेचे कुंडले. आतां काय आतां हे रोसांत बळे एक्झिबिशनां दवरतात. आमच्या भुरग्यांक हे काले म्हणी कळचे ना थोड्यांक. मग हे भावन आनी भयणीनो, ती रूस कुटुंबाच्या आल्तारीची रूस, आवय आनी बापायन ती रचली कुटुंबाची आल्तार भोव वापरपाच्या बुनादीचेर, सकमेताच्या बुनादीचेर, मागण्याच्या बुनादीचेर ती आसा तर ती हालोवंक ना. जायत्या जाणांनी म्हणचे आज तेगले कावन्सिलिंग आयिल्ले म्हणटाली, माय सन इज ए जेम, जेम डायमंड. म्हजो पूत इतलो व्हड जाल्यार फादर इंजिनियर जावन आज काम करता जाल्यार इतल्या विधेयपणांत आसा फादर. म्हाका चिक्के हुशार ना म्हणून सांगला. तिची एज 64 आज आनी ती म्हणा लागली म्हज्या घोवाची एज 69 आनी म्हजो पूत फादर आमकां चिक्के हुशार ना म्हण कळीत जालें जाल्यार सीदा वचोन सगळीं आयदनां धुवन सगळें सफाई करून दवरता. हांवें विचारलें, फ्रॉम वेर यू गेट द स्ट्रेंथ? ती म्हणा लागली, देवोत्तरान बऱ्या व्हरत्या आत्मीक पवित्रपणांत हांवें म्हज्या भुरग्यांक व्हड केल्लें जावन आसा. मोगेच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या आल्तारची सगत आमी कुटुंबांत व्हरून गेल्या जाल्यार कुटुंबाची आल्तार भोव आपुरबायची जावंक पावताली आनी कुटुंबाची आल्तारची सबाय आमी वाडय जाय, चड आनी चड मापान वाडय जाय. केदळा आमच्या मागण्याद्वारे, आमच्या मागण्याक वेळ आसा जाय. मोगाचे न्हू, आज आमच्या मागण्याक वेळ ना. कित्याक जायते जाण भितर रिगल्यात. पयलें आमकां आयले टीव्ही जावन आसा आनी ह्या टीव्ही देखून आमी कितले सत्यानाश केलें. जेवसार इतलो शाणो आसा मोगाचे न्हू. पयलो आयलो एक ओनिडा म्हणल्यार 2 सिंगांचो. बरें जाता त्या दळ ओनिडा एक एडवर्टायजमेंट पळयचे जाल्यार सिंगा म्हणल्यार टीव्ही. आनी ताका मागीर त्या एकल्या दादल्याक एक सूर आसचें बरें न्हय म्हूण सांगून ताका एक बायल आयली. कोण ती? ओनिडाची बायल सोनी. सोनी आयली. तुमकां कोत्ता सोनी आयली उपरांत क्लॅरिटी, हो बारीक सोबीत दिसता, थंयचे पिक्चर कितले बरें दिसता. ओनिडाची के भायर गेलो सायडीर, सोनी आयली. ह्या गोवानांनी बायलेन म्हणून आमकां दोगांक काम करूंक जायना, आमी भुरगीं जल्मा जाय म्हणा लागले. आनी कितलीं भुरगीं आयली. एलजी, सॅमसंग, तोशिबा, व्हिडियोकॉन, पायनीर आनी आतां खंयच्या आकाय बिकाय म्हण जाय. म्हळ्यार घरांनी रिगले, दाट गेली. पासळ्ळो मागण्याचो टायम 7 वरां जाताना बागला बंद करा, ओपन करा, दिवो पेटया आनी आमरी सुरू करा म्हणून सांगताली आमची आवय बापूय. ती विसरलें. कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार तेत्तुटाय पळया आमची परिस्थिती कसे कदळली. पळया आमच्या कुटुंबाची सगत खंय गेली. पळया तुका टीव्ही गेल्ल्या कडेन व्हरोंक जायना न्ही. घरांत येवन पळयचे न्ही तुवें एंटेना व्हरोंक जायना न्ही. ताका तुका शिकयता म्हणा लागलो. शिकयता तुका बरें कर शिकयता. ते सगळे टीव्हीची चॅनलां तुका घाल. खंयच्यान मेळच्या बरी गेली.
मोबाईल पयलींच्या काळार भुरग्यांक वचून द मोर लविंग द मोर अट्रॅक्टिव्ह वर्ड ऑफ युअर लाईफ 6 लेटर वर्ड म्हणटाना सगळीं भुरगीं म्हणटालीं मदर MOTHER आवय भोव मोगाची भोव अट्रॅक्टिव्ह आनी आमकां सगळ्यांक रुचीची जाल्ली. आज तुम्ही त्यात भुरग्यां कडेन वचून विचारल्यार द मोर अट्रॅक्टिव्ह द मोर लविंग थिंग ऑफ युअर लाईफ 6 लेटर वर्ड म्हणटात जाल्यार ते मदर म्हणून सांगची बारी उणी त्या बदलाक मोबायल मोबियाई जाल्ली. आज आमच्या भुरग्यांक जायती जाणां येतात मोगाचे ना. आज त्या कावन्सिलिंग येताना म्हणा लागली फादर मोबायल दिल्ले उपरांत म्हणजे तूं कितें जालें म्हूण कळीत ना खंय खंय गेलें ताची सगळी सवय पाड जाली. मोबायल असं जे मोगाचे ना बऱ्याक आमी यूज करीत जाय तितल्यान सगळो दीस ताचे टुकासून आमच्या सगळो दीस मोबायलांत आसा. इतलो बरो भुरगो फादर आलतार भुरगो आसलो फादर आनी आतां मागणें करूंक आयकना फादर. तर हांवें म्हळें कितें करीत जाय म्हणजे ताणें मोबायल रावय जाय जायत मोबायल रावयता. तूं तुज्या घरांत आसलें नेट्ट काण घाल. ती म्हणा लागली नेट्ट कशें काण घालचें फादर आमगेर वायफाय आसा फादर. वायफाय तें वायफाय कित्याक तें वायफाय म्हाका वॉयस कॉल या व्हिडिओ कॉल म्हज्या भुरग्यां कडेन उलोवंक. बाये म्हजे लागीं येवन हांगा कर करिनाका. पयलें वच आनी तुजें वायफाय काण घाल. थोडे दीस तुजी भुरगीं बरीं जावचे खातीर तुजो नातू बरो जावचे खातीर तुजें वायफाय काडून उडय. नातल्यार वायफाय दवर आनी ताका रिचार्ज करिनाका. पळया कोण येता पळया कोण देव येता पळया धर्माक. मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमी जायतीं जाणां कंप्लेंट करता आमच्या भुरग्यां विशयान. जायतीं कंप्लेंट येतात पूण हांव प्रिंसिपल जावन आसतना म्हज्या इस्कॉलांत कितें एका भुरग्याचे कंप्लेंट हांवें आयकल्लें ना. कित्याक त्या प्रमाणे हांव इंस्ट्रक्शन दितालो आनी भुरग्यांक म्हणटालो असले सिस्टम ह्या सिस्टमार तुमी वोट जाय आनी खंडोखंडीत तांणी तें फॉलो केल्लें जावन आसा. जायना म्हणलें कांयच ना मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो. कित्याक आमी कितल्या शिस्तेन आमच्या भुरग्यांक बऱ्या तरान सांबाळटा त्या प्रमाणे आसा. आमी शिस्ते भायर आमच्या भुरग्यांक वाडोवंक सोडलें जाल्यार आमची भुरगीं शिस्ते भायरूच वाडटली शिवाय आमची भुरगीं बऱ्या हंताक येवंक जावचें ना. त्या देखून तुमची भुरगीं मोबायल पळयतात तुमची भुरगीं तें पळयतात. कित्याक तुमच्या कुटुंबाच्या आलतरीची सकत निशक्तपणांत भरल्या. मिसाच्या आलतरची सकत थंय काम करिना. मिसाक आमी वचनातल्या मिसाच्या आलतरची सकत खंय येवची. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो आयतराचे मीस आमकां दिल्लो तो उपादेश आमी वत्या तरान सांबाळूंक आसा. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो आज तुमी पळयलें जाल्यार बायल्या गांवांत सयत पयसिला गल्फांत सयत आयतार पवीस जावन आसा. त्या खातीर आमची भाव भयणी शुक्रारा दीस तांचे प्रेयर ग्रुपांत मागणे चलोवची आज आयतारा दीस चलयतात आनी तो आयतार व्हरता भगेवंतपणान ती सांबाळटात. आनी तशें आसता मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो तुज्या आनी म्हज्या कुटुंबांत वीद वावळी आयली तर हाका कारण कोण जावन आसा. आमच्या मिसाच्या आलतरीची सगत कुटुंबाच्या आलतरींत आमी रुतां करूंक ना. तुमी लुकाच्या वांजेलान पळयलें जाल्यार लाजर मरण पावल्ल्या उपरांत जेजू थंय वेता. जेजू येता आसतना लाजराची बहीण म्हणा लागली जेजू ओ जेजू तूं आसुल्लोय जाल्यार म्हजो भाव मरण पावतना तुल्लो. तूं हांगा आसुल्लोय जाल्यार म्हजो भाव लाजर मरण पावतना नीज नीज. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो हे नीज जावन आसा. कित्याक तो आसलो जाल्यार तो लाजराक मरोंक सोडतो नातलो. पूण जेजू म्हणा लागलो मार्ता पातये हांव जावन आसा जिवीत
पुनर्जीवनपण. मार्ता बाते हांव जावन आसा जिवीत आनी पुनर्जीवनपण. आनी ह्या जिवीत आनी पुनर्जीवनपणांत संपूर्णपणान तुका जाय जाल्यार बरेंपण मेळटलें आनी तुजो भाव जिवांत उरतालो. आज आमी आमच्या जिवितान पळयलें जाल्यार मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितान जायते विदोळी आसा. आमच्या कुटुंबांनी आमची भुरगीं आयकनात. आमच्या कुटुंबांनी आज समाधान ना. आमच्या कुटुंबांनी एकवट ना. आमच्या कुटुंबांत झगडे झुज लढाई. कित्याक मार्ता म्हणा लागली, जेजू तूं आसुलोय जाल्यार म्हजो भाव मरण पावतो नातलो. आतेच जबाब आमकां तुज्या कुटुंबांत जेजू आसलो जाल्यार तुजें कुटुंब ह्या बरी विदोळीक संपट्टें जातलें. तुज्या घोवाच्या जिवनांत जेजू आसलो तरी तो ह्या विदोळीक संपट्टो नातलो. तुज्या भुरग्याच्या जिवनांत, तुज्या भुरग्या चरक्याच्या जिवनांत, तुज्या चेडवाच्या जिवनांत, तुज्या जिवनांत जेजू आसलो तर अशें जातें की हें आमी पयलेंच पळोवंक जाय मोगाचें न्हू. त्या खातीर कुटुंबाची आल्तार आमी घट करूंक जाय. कुटुंबाच्या आल्तारीन जायतो सॅक्रिफायस आमी करूंक जाय. आमची मोळाय आसूंक जाय. आमी एकामेकाक उलोवंक जाय. एकामेका सांगाता स्पंदन करूंक जाय. एकामेका सांगाता आमचें जीवन आमी मांडून हाडूंक जाय. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, हांवें तुमकां सांगलां गी ना गी आमचे काबुजीनांत आज आमी मोबायलाक तितलें इम्पॉर्टन्स दिना. यूज करिना म्हूण नात, यूज करतात गरजेक पूण दिनात. पूण आमच्या कम्युनिटींत एक सिस्टम आमी केल्या. 6:45 आमची मोबायल आमी काण दवरून मागण्यांक गेल्या जाल्यार आमची मोबायलां आमी परत उखलची 9:15 9:15 या 9:30. थोडे 9:30 उपरांत ती मोबायल आपुणात. कित्याक ह्या वेळार आमकां मागणें, आमचें जेवण आनी आमचे सगळे काबुजीन भाव सांगाता मेळोन एक 45 मिनिट्स आमचो संवाद. कितें संवाद करतात काय? सगळ्या दिसाचे आटे विटे एकामेका सांगाता कुशलायेन उलोवचें, एकामेका सांगाता गजाली करचे. हे सगळं भोव वापरपाचो संबंध. त्या देखून आज आमी आमच्या कम्युनिटींत केदाळा तो अवकाश आमकां मेळटा म्हणून राखून रावता. केदाळा आमी हे फुटी पयस गेले जाल्यार त्या रेक्रिएशनाक वचून आमी त्या पार्लरान बसता. कित्याक आमकां एकामेकाक ती घटाय दिता. आमच्या मिसाच्या आल्तारीची सकत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत जायती सकत दिवंक जाय. जायते बरेंपण आमकां दिवंक जाय. आनी असलें बरेंपण आमी घेता आसतना आमचें जीवन सुमधूर जातलें, मधूर जातलें. आनी असलें बरेंपण देव आमकां आमच्या कुटुंबाच्या आल्तारीन दिता. आज जायतीं जाणां म्हणटात लग्नाच्या जिवनांत जायते घडामोडी, लग्नाच्या जिवनांत समाधान ना, कितें जाता म्हूण कळीत ना. कित्याक ती घटाय आमच्या कुटुंबांत ना. एकेदोळा ती घटाय आमच्या कुटुंबांत आसली तर आमी सांगाता एकामेकाक समजून घेवन कितेंय चड उणें घडटा आसतना त्या दीस लग्नाच्या मिसा दीस आमी सगळ्यांनी सांगलें ना गी आमी तुजे सांगता आसाव, तुजे खातीर आमी मागता, तुजे खातीर मागोंक आयल्या. तर कुटुंबांत कितेंय घडामोडी जाता आसतना आमची कुटुंबां खंय गेल्यान? कित्याक आमी सांगाता बसोन आमच्या भुरग्यां सांगाता एक जावन कित्याक अशें जालें म्हूण पळयना. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी ह्या मिसाच्या आल्तार फकत स्पिरिच्युअलाक मात्र उपाय करचे न्हय. आमच्या वैयक्तीक जिणेंत, आमच्या कुटुंबा जिवनांत आमी ताचो बळ घेवंक आसा, तिची सकत घेवंक आसा. त्या खातीर मिसाचें बलिदान प्रत्यक्ष ह्या परोक्ष रितीर आमच्या जिवनाक आदार जावन आसा. हे आमी समजून घेवंक जाय. म्हाका उडास येता हे लग्नाची जोडी म्हणटाना हे एकलो सरदारजी बऱ्या चेडवाडे काजार जालो. ही दोगांय इतली मोगान आसली, बारीक खुशी तांकां दोगांक एकामेका पळयत आसतना. आनी अशें आसतना सरदारजी आपल्या बायलेक बऱ्यान मोगान पळयतालो, बायल सरदारजीक मोगान पळयताली. पूण 5 वर्सां जाल्ले उपरांत ह्या सरदारजीनी कितें जालें म्हूण गोतून हिच्या मोतीक खंयचो एक किडो रिगलो. हिणें इमिडिएटली सरदारजीक केंडूंक सुरू केलें. केंडूंक सुरू केलें कशें गी म्हळ्यार ताणें कितेंय केल्यार रिका जायनातलें. तो पेपर वचूंक बसल्यार जायनातलें, तो च्या पियेल्यार जायनातलें, तो कितें केल्यार जायनातलें. सकाळी फुडें तो पेपर काडून बसल्यार हिका राग येतलो आनी म्हणटाले हांगा कित्याक पेपर काडून वाचताय तूं, थंय वचून वाच.
हो म्हणा लागलो हें कालें काय हिका कितें जालां म्हज्या बायलेक म्हूण असो कंतीन आल्लो एक दीस सकाळीं उठून पेपर वाचतना ही थंय धांवन आयली एक सारणी गुंठो काडून आनी म्हणा लागली हांगा पेपर वाची नाका हांगा पेपर वाची जाल्यार 2 पडोंक आसात तुका थंय वचून वाच तो म्हणा लागलो कित्याक थंय वचत जाय हांगा वाचल्यार टायम्स ऑफ इंडिया थंय वाचल्यार टायम्स ऑफ इंडिया तातूंत कितें आसा ना 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 हांगा वाचूंक जायना थंय वच हाकाय राग आयलो इल्लो हो पेपर काण्ण उडे लागलो सीदा भितर गेलो सीदा भितर वचून ताचे ओल्ड ट्रंक आहलें त्या दाळाचें ओल्ड ट्रंक आहलें टाक्का म्हणून ओपन करी लागलो तो आवाज येता ट्रंकाचो आवाज आयल्याक्षण बायल सीदा सारणी घंटो उडे लागली वो कालें करता काय भितर म्हणून लो निलकून गेली अशें तीळ पळयत आसतना वो सकयल ट्रंकान दवरलें पेपर काडून येता पेपर काडून भायर येता भायर येवन असो पळय लागलो पळयतना बायलेन चिंतलें वो घालें काय आत्तां न्यूज पेपर वाचतालो आतां भितर जावन ट्रंका जावन एक पेपर हाडून आयला हें घालें पळयता काय म्हूण कन्नडा घालून पळय लागली हिका कांय समजोना तितल्यार ती दिसा लागली हें कितें बाबा हें कितें तूं पळोवन आसाय तो म्हणा लागलो ही आमच्या मॅरेजाची सर्टिफिकेट लग्नाची सर्टिफिकेट हें 5 वर्सांचो पूर्ण जर तुवें ह्या लग्नाच्या सर्टिफिकेट विशीं कांय फिकीर करूं नाय आज कितें जालां ती सर्टिफिकेट आनी कितें पळयताय तातूं सरदारजी म्हणा लागलो काय आमच्या मॅरेजाची एक्सपायरी डेट केदाळ म्हूण पळोवन आसा आतां तुमी घरा वचून तुमचे सर्टिफिकेट काडून पळय नाकात पेन्सिलेन बरयचे पडटले तुमी घरा गेल्यार आमच्या मॅरेजाक एक्सपायरी डेट ना फॉर एवर मोरा पर्यंत त्या देखून आमी लग्नात जिवीत जियेत आसतना भोवमोगान जियोंक जाता आपुरबायचे जिवान जियोंक जाता नातल्यार किरिपिरी करना सगळो ती चारी पिरींत जियोंक जाता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो येवकारिस्त तुमकां पाटी हांव व्हरता उत्पत्ती ग्रंथान तुमी पळयलें जाल्यार आदाम आनी येव तांकां येदेन बगेन दे वर इन पॅराडायज पळया पॅराडायज म्हळ्यार वत्तो निर्दिश्ट जागो न्हय मोगाच्या न्हू पॅराडायज म्हळ्यार हो जागो पॅराडायज हो जागो जमखंड म्हूण न्हय पॅराडायज म्हळ्यार भोव आपुरबाय तरान तांकां देवान रचलें जावन आसा तांकां रचून हर एकी बरें परफेक्ट केल्लें जावन आसा आदाम येव थंय आसलो रूख थंय आसलीं झाडां थंय आसले फुलां थंय आसले मासल्यो सुकण्यो हर एकी परफेक्ट आसले ताका म्हणटा पॅराडायज आनी ह्या पॅराडायसांत आदाम आनी येव जियोवन आसतना तांकां कांयच उणें दिसोंक ना तांचे दोळे डिवायन आई म्हणटा दैवीक देवाचे दोळे जावन आसले ती सगळे परफेक्ट पळयतालीं हर एकी परफेक्ट पळयतालीं आनी तांच्या बोवारी ग्रेस म्हणली एक मुस्तायकी देवान नसयल्ली म्हळ्यार देवाची कृपा तांचे वयर दरबस्त मापान आसली ह्या देखून तांचे थंय कांयच उणेपण पळोवंक ती साकोंक नात ह्या देखून तांचे थंय सगळें बरें पडून तूं ती पळयताली दॅट इज पॅराडायज तें स्वर्गराज म्हळ्यार तें सगळें बरें आसलें थंय आनी ताका वत्तो जागो म्हणनातलें उपरांत तांणी पातळ केल्या उपरांत आमकां कितें म्हणटा दे लॉस्ट पॅराडायज दे वर थ्रोन आउट ऑफ पॅराडायज आतां ती कृपेची मुस्तायकी तांणी काडली पातकारे कोण ताचो तो दैवीक ह्या डिवायन आय बंद जालो ह्युमन आय ओपन जालो पळया आमच्या लग्नाच्या जिवनांत कितें घडचें पळया ह्युमन आय ओपन जालो ह्युमन आय ओपन जाता आसतना तांचे थंय आसलें इम्परफेक्शन म्हळ्यार उणेपण तांकां दिसलें आदाम येवेक पळय लागलो आनी म्हणूंक लागलो तुजे थंय तें उणें आसा ह्या रुखां थंय पळय लागलो आनी हो रूख सारको ना हें झाड सारकें ना हें फूल सारकें ना हें फूल सारकें ना हें सुकणें सारकें ना हर एकी सारकें ना सारकें ना सारकें ना इम्परफेक्शन आनी त्या वेळार तांचे थंय आसले ते डिवायन आय बंद जाल्लो ह्युमन आय
एकामेकाचे सुखी एकामेका वयर अपराध घालूंक लागलो हे जावन आसा आमच्या जिवनांत आमी करची सुख ग्रेस करपा म्हणली मुस्तायकी आमी काडून उडोवन आमचे ते उणेपण आसले आमी एक्झिबीट करता आसतना आमकां हर एकल्याचे सुखी दिसतात मोगाचे न्हू म्हज्या भाव भयणीनो कुटुंबांत आसतना सुखी जातात एकामेकाक होंदोन घेवन एकामेकाक समजून घेवन त्याग सॅक्रिफीस म्हळ्यार तो आवय बापायचो त्याग सॅक्रिफीस तुज्या कुटुंबाच्या आल्तारीन घोवायलेचो सॅक्रिफीस तुज्या कुटुंबाच्या आल्तारीर भुरग्या बाळाचो सॅक्रिफीस तुज्या कुटुंबाच्या आल्तारीर आनी त्या कुटुंबाचे आल्तार भोव आपुरबायतारान सुरंग रावची जावन आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ही कुटुंबाचे आल्तार घट करा मिसाचे आल्तारचे बळ व्हरा हर एका आयतारा ह्या म्हज्या आवयक हांवें सांगलें बरें माय वच सोनवारा तुवें मिसा वच जायत त्या दाळा मसालो दोसेच्या रुचीक आमी सांगताले हांव पूण आज आमकां कळटा आमची आवय हर एक आयज सोनवारा दीस मिसाक गेल्ल्या देखून आमच्या कुटुंबांत देवा पावणी हे आमचें कुटुंब बऱ्या मापान बऱ्या बळान कितले कश्ट जाल्यार आज बऱ्या तरान व्हरते समृद्धीक पावला तर म्हज्या आवयच्या मिसाच्या त्या आल्तारीची घटाय मिसाच्या आल्तारची घट्टाय तिणें त्या कुटुंबांत रचली आज ती व्हरत्या तरान बळदीक जावन फळ दिवन आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कुटुंबाच्या आल्तारी उपरांत आमी खंय वता तिसरी आल्तार आमी रचूंक आसा समाजाची आल्तार आमी वता समाजीक आमी समाजान वता आसतना हांव आनी तुवें हो बायबल काडून भोंवचें म्हण कांय गरज ना बायबल व्हरची गरज ना मोगाचें न्हू हांवें आनी तुवें चलतना हांवें आनी तुवें उलयता आसतना म्हजी मोवाळाय म्हजी दायळाय म्हजी ती सोबीत उतरां म्हजो मोग म्हजें मोगसणें हे पळयत आसतना समाजान चिंतूंक आसा हो जावन आसा क्रिस्ताचो पाटलाव दरी ही जावन आसा क्रिस्ताची भुरगीं त्या देखून मोगाचें न्हू पयलेच्या दिसांनी आमच्या शेजाऱ्याची इसारतालीं हिंदवांची इसारतालीं आमी मिसा वचनातल्यार आज कितें आयतार तुमकां मीस ना गी आज कोण इसारता कित्याक म्हळ्यार आमकां सवयर पडला मिसा वचनासतना मिसावची गरज ना म्हण आमी चिंतला केदाळाय खंय मेळ्ळ्यार जाता म्हण चिंतला म्हज्या भावान भयणीनो आजय म्हणटात पोरस देखले आमच्या शेजारची बायल मनीस म्हणा लागली हिंदवांची फादर तुमच्या कुटुंबांनी पयले कसले एक मागणें आसतालें ते दळ आनी एकली वेर्नीक बाय म्हण आमच्या घरा येयल्ली ती म्हणा लागली वय पयलींच्या काळार नाडीचे उपाद्र या जंवसारचे उपाद्र या मेल्ल्याचे उपाद्र येतात कोणा म्हणून घरांत व्हडल्यान मागताली व्हडल्यान आनी ते मागणें आयकले सगळे वायट सगळे पयस वता म्हणा लागली ती त्या देखून आजुनूय म्हज्या घरांत व्हडल्यान मागतना म्हजो घोव म्हणटा तुज्या ताळ्याक कितें हळू करूंक जायना गी तुजो ताळो लो करूंक जायना गी इल्लें उणें ताळ्यान मागल्यार देव आयकना गी ताका ती म्हणा लागली गय तुज्या तळ्याक इल्लें मागल्यार पावना व्हडल्या ताळ्यान मागल्यार तुका इल्लें कर जावचें नातल्यार तुका कांयच वचना भितर म्हणा लागली म्हज्या भावान आनी भयणीनो आमी आमच्या जिवनांत जायते बरेपण आपणाक समाजाची आल्तार रुतां करूंक जाय कितलेय आमकां तिरस्कार मेळों दी कितलेय दोगतवणी मेळों दी भियेनाकात मोगाच्या भावा आनी भयणी आमच्या सोम्या जेजू सांगता आसोन आमी मुखार वता आसतना आमकां 8 बागेंत एक बागेंत सांगता तुका अपमान अवमान दगदवणी तिरस्कार म्हजे खातीर मेळ्ळो जाल्यार संतोष पाव कित्याक देव तुका लागीं आसा देव तुका सांबाळटा म्हज्या भावान आनी भयणीनो ह्या मिसाच्या आल्तारची सकत घेवन वचा तुमच्या कुटुंबाच्या आल्तारीर रसा एक बोवा पुरवायचे कुटुंबाचे आल्तार आसून ते मागणे आसून ते पयतपण आसून ते तेच वांजलचे वरती उतरां त्याच पवित्र पुस्तकाची उतरां आनी उपरांत आमी खंय वचोंक जाय समाजाच्या त्या आल्तारीर हो आपुरबायची समाजाची आल्तार आज केंडूंक पुरो भियेनाकात केंटात म्हण भियोवचें न्हय हर एक कडेन केणिनात थोडी उण्या बुद्धीची केंडूंक पुरो पूण आमी आमच्या सोम्या जेजूच्या सक्तेंत रावता आसतना आमकां कितलें केंडल्यार आमी त्या समाजाच्या आल्तारींत वर्तें जैत जोडूंक शकतले हांव मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तर आमी त्या एवकरिस्तांत एक जावया एवकरिस्ताची सकत तुमच्या कुटुंबांनी जियेया मार्ता म्हणटा जेजू तूं आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरण पावतना तुलो जेजू म्हज्या कुटुंबांत
आज तित पवित्रताय तेच पवित्रपण असलें जाल्यार ती मागण्याची मिसाच्या आलतारीची सकत म्हज्या कुटुंबांत आसली जाल्यार आज म्हजें कुटुंब पासाळटें जातलें, म्हजें कुटुंब बऱ्या तरान उरतें, धादोसकायेचें बऱ्या मोगाचें मायपासाचें जिवन आमचें जातें आसलें. ह्या जिविता खातीर आमी देवा लागीं मागया, देव आमकां व्हरत्या मोगान बरोवन दी. आमच्या मिसाच्या आलतारची सकत चड आनी चड मापान ताची गोडसाण आमी सागया. त्यात जेचे मांस आनी रगत आमी सेवता आसतना तो जेजू आमचे थंय बिडार करता आसतना आमी आमचे थंय कितेंय उणेपणाचे जेवसाराचे थंय बिडार आसा तर ती खोसलोन घालया मोगाचें न्हू. त्या खातीर आमकां सांगता सांपावलो कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत तुमी जावन आसात त्याच देवाची मंदिरां, तुमी जावन आसात देवाची मंदिरां आनी तो देव तुज्या भितर आनी म्हज्या भितर वस्ती करूंक आशेता. दुसऱ्या देवाक आड दवरूंक न्हय, दुसऱ्या नाका जाल्यार अन्य सक्त्यांक थंय घेवंक न्हय, फकत तुज्या देवाक, तुज्या एका निजा देवाक त्या तुज्या मंदिरांत सोबय आनी देव तुजें जीवन, तुजें कुटुंब जिवीत आनी तुजें सगळें वैयक्तीक जीवन तो सोबयतलो. आमेन. मगीचे भाव भयणीनो, आतां आमी सुडकेच्या आराधनाक आयती जावया आनी ह्या आराधनांत मगाचे न्हू आमी कुटुंब एक जावन सांगात आयल्या हांव तर लागीं लागीं बसल्यार भोव बरें आसा. घोव बायल आनी भुरगीं सांगाता तुमी बसल्या जाल्यार भोव आपुरबाय तरान बेगीनच वेळाचो अभाव आसल्या देखून हे आराधनाचो रीत आमी कुटुंबा समेत आज संभ्रमता. त्या देखून घोव आनी बायल सांगाता तुमी आसल्यार हांगा आयल्या जाल्यार सांगाता बसात. भुरगीं पयस जाल्यार व्हडना, घोव आनी बायल सांगाता आसल्यार भोव बरें जावन आसा. निमिगल्या कोंकणी भक्ती गितां बुकांत तुमच्या सम्याची स्तुती बुकांत पान संख्या 85. आराधने तंदे आराधने यीशुवे, आराधने आत्मने त्रिएक देवने. सांगता म्हणया आराधने तंदे आराधने यीशुवे, आराधने आत्मने त्रिएक देवने. आराधने आराधने
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರೇ ಪೂರ್ವಜರು ಉಂಡರು ಮನ್ನಾ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರು ಉಂಡರು ಮನ್ನಾ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮೇಸು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Very good, Bapa, Bapa, we let me out go now. Hallelujah, 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 hallelujah,
जेजू भावला या वर्गादय ह्या कुटुंबाच्या घरादय या सगळ्या घराण्यात जायले वरते 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 वर्गादय ती सम्या आपण सम्या नका ह्या कुटुंबाच्या जीविताची सगळं सम्या पिताच्या अंतरची सगळं कुटुंबाचं जीव आज पवित्र सगळ्याची सगळं ह्या कुटुंबात उर्ची सावकर आज मागता हालेलुया जेजू हालेलुया पवित्र आत्म्यान भर सम्या ह्या भुरग्यांक तुज्या सक्तेन भर तुझ्या वरत्या मोगाची भुरगीं तांकां कर सगळे आमी एक घडी भर जेजू मुखार तकली बगोवन ताका मान करया ताका नमस्कार करया जेजू तुमचो आमचो आदार जेजू तुमचो आमचो पोशणदार जेजू तुमचो आमचो मोग तुमचो आमचो राखणदार तुमचो आमचो वैज आमकां वर्त्या तरान सुटका दिवंक आयिल्लो सुटकांत आमी बरें जिवन जिवंक आमकां आदार दिवचो जेजू तुमच्या मुखार आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या जेजू मुखार आमी तकली बगोवन दिंबेर पडोन ताका नमस्कार करुया जेसू नामान करया आमकां समान पिव्या मोक्तासो कया जेसू नामान करया आमकां समान पिव्या मोक्तासो करया सगळे आमी बसया मोगाच्या एक घडीभर आमच्या जेजूक आमी नियाळया जेजू आमच्या मध्ये गात आमच्या सांगता जेजूने ह्या संजेच्या वेळा आमच्या सांगता आसचें आमच्या कुटुंबाक वर्ते म्हण जावन आसा त्यात जाकेवच्या घराण्याक जायते सल्वसांव दिवंक आयिल्लो जेजू आज तुज्या आनी म्हज्या कुटुंबाक सल्वसांव दितालो ह्या वेळा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या कुटुंबांत असलें उणेपण आसा तर जेजूक आमी सांगया जेजू ये तूं आमच्या कुटुंबांत राव आमच्या कुटुंबांत जेजू तुजी सकत आमकां दी जेजू मारतन म्हणल्या बरी तूं आसुल्लोय जाल्यार जेजू आमच्या कुटुंबांत संघटते नातल्लें तूं ये जेजू आमकां जाय जेजू आमचे इतल्याक आमी कांयच न्ही जेजू कसली विदवळी येवं दी ते सगळी काण उडोवंक जेजू सांगता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सैतानान बंद अडकलचें कुटुंबांत जावन आसा तो पटींचो बापूय म्हणटा जो वंजाल 8 अध्याय 4:4 वोल्ट तो पटींचो बापूय तुका पटी मारूंक शिकयता कुटुंबांत विदोळी करूंक तो आयिल्लो जावन आसा नाडगी जेवंसार म्हणटा आमी ताका कन्नड जाल्यार वंचक म्हणटा आमचे सगळे कुटुंब तो नाश करता त्या खातीर जो जेवंजाला जेजू म्हणटा चोर येता चोरूंक लुटूंक विभाड करूंक नाश करूंक तस्सो जावन आसा जेवंसार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज त्या जेवंसाराक आमच्या कुटुंबांत हावन आमच्या लग्ना जिवितांत हावन आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत हावन आमी पयस धांवडोंक ह्या सक्रामेंता मुखार आसा कोणाची लग्नां जोड्यांत गोव्या बायल येवना तर तुमी आत्मीक तरान ती तुमच्या मुखार आसात म्हणून समजून घेवचें जावन आसा आत्मीक तरान ती तुमच्या मुखार आसात म्हणून तांच्या खातीर मागचें जावन आसा कुटुंब एक भोव आपुरबायेचें मोगाचें न्हू आज इगर्जमातेंत बरीं कुटुंबां आसल्या देखून इगर्जमाता जिवाळ आसा इगर्जमातेचे उगम जावन आसात कुटुंब आज इगर्जमातेंत पवित्रपण सांबाळूंक शकता आज आमची कुटुंबां बरीं आसा तर आमची इगर्जमाता वर्ते बळातीक जावन आसा बळवान जावन आसा त्या खातीर बऱ्या कुटुंबाची गरज आमकां आज इगर्जमातेंत आसा तर आज आमची कुटुंबां भोव आपुरबायेची करूंक मोगाची करूंक आमच्या कुटुंबांतय उणेपण आसा तर ते समोरी माय त्या कुटुंबांत काणा शहरांत आसलें उणेपण काण उडोवच्या खातीर
जेजूलागे विनंती करी लागले आणि म्हणा लागले जेजू तांकां दाका सरो उणो पडला वेळगडी येना तरी जेजू आपल्या बाबाची खुशी करच्या खातीर आनी एक कडेन आपल्या आवयक विदय जावच्या खातीर आपल्या आवय निसरले पयले अजाप तो तें करता देवा विरोध तो वचना देवाची खुशी जावन आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आपल्या आवय बापायक विदय जावचे चवथो उपदेश जावन आसा आनी कुटुंबांत असलें बरेंपण घडटा आसतना आपल्या आवय बापायक विदय जावन चलता आसतना तांच्या भुरग्यांक जायते विस्तार आशिर्वादांनी देव भरतालो आनी आपलो पूत आपल्या बापाची खुशी करच्या खातीर आपल्या आवयक विदय जाता आवय निसरलें पयलें अजाप तें तो करता उणेपण आसल्या कडेन भरतीपण करून दिता मोगाच्या कुटुंबादारांनो आज तुमच्या कुटुंबांतय उणेपण आसा जावंक पुरो थोडे फावटी आमी चुकोवन पडले हांव जावंक पुरो भियेनाकात देव आमकां आपयता ताच्या मोगांत आमकां तो भरता म्हणल्यार गीत आमी सुरवेरीत गायिल्लें जावन आसा आज मागा मागा मोगाच्या भावान आनी पळय आनी तो पळय कितें करता तुज्या जिवनांत तर ह्या घडये मोगाच्या न्हू घोव बायलां तुमी हांगा आयल्यात तर तुमी उबे रावचे घोव बायलां तुमी आयल्यात तर जोडी जावन आयल्यात तर उबे रावचे जी कोण घोव येवना ह्या बायल येवना तुमी इंडिव्हिज्युअल आसात तुमी बसल्या कडेन थंय बसून मागात मोगाचे न्हू आज तुमी वर्त्या तरान घोव आनी बायल व्हंकल आनी न्हवरो पती आनी पतीण जावन ह्या वर्त्या देव मंदिरान तुमी आसात मोगाचे न्हू तर ह्या वेळार जाता जाल्यार स्त्रियेन आपल्या घोवा मुखार दिंबी घालची स्त्रियेन आपल्या घोवा मुखार दिंबी घालची जाता जाल्यार मात्र नातल्यार बांकार बसयेत स्त्रियेन मात्र तुमकां दिमी घालूंक जायना आनी दिमी घालतना न्हवऱ्यान ह्या पतीन पतीणेक मुखामळ करून रावचें एकामेकाक मुखामळ पळोवन रावात पती आनी पतीण एकामेकाक मुखामळ करून रावात ह्या वेळार मोगाळ स्त्रियेक तूं तुज्या पती मुखार आसाय देवान दिल्या वर्तें तिरवें तुजो पती जावन आसा कळीत आसून गी कळीत नासतना गी कुशेन गी या ना कुशेन गी तुका मेळिल्लो पती तो जावन आसा आनी पतीक मेळिल्ली पतीण ती जावन आसा सांग पुरो ती तुजी पतीण हस्कत सांग पुरो ती पतीण तडपडी पुरपुरता तडपडी तुका मोगान लेखूंक ना ह्या वेळार तुका राग आयला जावंक पुरो तुका दूख आयला जावंक पुरो मोगाच्या बाबा मोगाच्या पती ती अहंकार मरी न्ही सगळें सारकें तिच्या मोतीन जागोवन धरूंक पवित्र आत्म्यान बरयल्लें अहंकार मरी ती न्ही पवित्र आत्मा तिचें तें आसा तरी तिचें तें उणेपण आसा अस्कत काय आसा ह्या देखून ती सुकोवन पडल्या तुज्या मुखार ती सुकोवन पडल्या जावंक पुरो तुका तडपडी चिंतला जावंक पुरो हांव कित्याक हांवें ती दिल्ली बसवणी त्या दीस केल्ली बसवणी सुखान तशें दुकान पिड्यान तशें भलायकेन प्रमाणान लागतलो मोग करतलो आनी विश्वासी रावतलो म्हणली ती बसवणी ह्या पतीने सांगत हांवें जिवंक जाता गी हिच्या सांगत हांवें रावंक जाता गी कित्याक म्हाका हें जिवन जाय आसलें म्हण तडपडी तुवें चिंतलां जावंक पुरो पूण मोगाच्या पती ती अस्कत म्हण समजोन घे पूण पवित्र आत्म्याच्या सक्तेंत तिका जायतें बरेंपण आपणो गे साध्य आसा म्हण समजोन घे ह्या वेळार तुज्या पतीने खातीर मागोवंक अस्कतपण आसले कडेन जेजूचें संगतपण दिवंक तुवें तुज्या पतीने खातीर मागोवंक खुशी व्हरताय तर तुजे दोनी हात काडन तुज्या पतीनेच्या तकलेर दवर पतीनी आपले दोनी हात काडन पतीनेच्या तकलेर दवरचे पतीन आपले दोनी हात सोडून तुझे दोळे बंद कर तुझे दोळे बंद कर ह्या वेळार जेजू म्हणटा तुजी पतीन तुज्या मुखार आसा तुज्या मुखार दिमेर पडोन ती तिणें केल्ल्या सुखी खातीर भक्षणे मागता
सांगुरा बगसणे मागता ना पूण तूं एक जबाबदारेचो पती जावन तुज्या पत्नीक बरें माग. तुज्या पत्नीक 300 उतरां जेजूची जावन आसात. म्हज्या सांगता तूं आसाय जाल्यार खंडीत जावन सक्तीन भरतालो हेणें भरतालें. तुज्या पत्नीन तें आसलें उणेपण खाण उडोवच्या खातीर चड आनी चड मोग त्या पत्नीन थंय रुता जावच्या खातीर तिचें थंय समाधान सश्टीकाय बळेपण खालतेपण खाकूत दाळाय मोळाय चड आनी चड मोग आनी पवित्रपण उपजोवच्या खातीर माग. ह्या वेळार तुज्या पत्नी खातीर माग. मोगेच्या पत्नी न्हू तुमी ह्या वेळार दिंबेर पडोन आसात. तुजो पती तुज्या खातीर मागोन आसा. तुका कितेंय तुज्या मनांत दुखल्लें तुज्या पतीक दुखयल्लें आसा तरी मना भितरच तूं ताचे कडेन बगसणें माग. आनी तुजो पती तुज्या खातीर हांव खातीर मागोन आसा. त्याच व्हरत्या मोगांत आमी बरोवंक चड आनी चड मोग तुमचे थंय उपजोवच्या खातीर आतां आमचो भाव चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका म्हणलें खंतार गायता आसतना हात काडी नाकात. तुमच्या पत्नी पासत मागात. चड आनी चड मोगान बरोवंक चड आनी चड काकू तांचे थंय येवंक चड आनी चड देवाचो सांगातपण तांकां मेळच्याक मागात. चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. अर्गाची सोय अर्गा तुका अर्गाची सोय अर्गा तुका अर्गाची सोय अर्गा तुका अर्गाची सोय अर्गा तुका. चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी काकूळ जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी काकूळ जाय म्हाका. येसुवे ನನ್ನ ಜೀವ येसुवे ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. येसुवे ನನ್ನ ಜೀವ येसुवे ನನ್ನ रक्षक. वय मोगाच्या दादल्यानो तुजी पत्नी तुज्या मुखार आसा. व्हरतो मोग तूं करताय तिचे खातीर आज मागलाय तिका तुवें बक्षिलाय. मोगान तिका उखलो हात दिवन तिका उखलो. तुज्या पत्नीक उखल उबें रावून दी. दादल्यानो आमी वैरतन पडिल्ले आंज न्हय. वैरतन पडिल्ले आंज न्हय. पुरुश प्रधान सोसायटींत समाजांत तुजी जबाबदारी वर्ती जावन आसा. सांबाळ म्हणटा दादलो जावन आसा मस्तक जबाबदारीचो तेच जुजेच्या जाग्यार आसलो. मोगाच्या दादल्यानो जायते फुडें आमी आमच्या बायलांक केंडलां जावंक बरो. आमच्या बायलांक तडपडी आमी वायट उतरांनी उलयल्या जावंक बरो. पूण आज आमी ह्या आराधनांत आसतना म्हजें कुटुंब घट करूंक हांव प्रयत्न करता आसतना जेजू मुखार हांव म्हज्या बायले लागीं बगसणें मागोवंक मात्र न्ही ती जेजूची कृपा मागोवंक हांगा आयलां. तर दादल्यानो तुमच्या बायले मुखार तुमी दिंबी घालात. दिंबी घालूंक जायना त्या बांकार बसात. दिंबी घालात ह्या बांकार बसात. आनी बायलो तुमचे दोनी हात तुमच्या दादल्याच्या तकले वयर दवरात. दादल्यानो तुमचे हात जोडात आनी पत्नीनो तुमच्या दादल्या बसत मागात. ती स्त्री तुजे खातीर देवान रचली आनी हो दादलो देवानच तुका दिल्लो. दादल्यान एक सुरक्षे बरें न्ही. ताका सांगात जावन समज सारकी सांगातीन हांव दितालो
आणि ह्या वेळा तसो दादलो उद्गारलो म्हज्या मांसाचे मांस म्हज्या हाडाचे हाड आणि तीच स्त्री तुका देवान दिल्ली पत्नीनो सांग परत तुजो दादलो चुकोन पडला सांग परत तुजो दादलो वायट सवयांक बली जाला सांग परत तुजो दादलो तडपटी तुवें सांगलें आयकनासतना तुज्या कुटुंबाची विधवळी केल्या तुज्या दादल्याक सांबाळूंक तडपटी कश्ट जाल्यात तुका कश्ट जाल्या तुजें उणेपण ह्या तुज्या दादल्याचें उणेपण सगळें परतिकन दिवचो जावन आसा जेजू ह्या वेळार माग झुजे परेन ताणें जबाबदारी घेवच्या खातीर झुजे परेन सगळे कुटुंब सांबाळच्या खातीर ताचे थंय आशिल्ले वायट सवय वायट सत्तेचें बळ सगळें निकळोन पडच्या खातीर मागात ह्या वेळा पत्नीनो पवित्र आत्म्याची सकत तांचेर मागात पवित्र आत्मा तांचेर येत आसतना सिसावेर येत आसतना ते धैर्यान भरले बळवंत जाले पवित्र आत्म्याची सकत तांचे थंय उर्जीत जाली आज तुज्या दादल्या वयर पवित्र आत्म्याची सकत माग ताचे थंय असले उणेपण कांडोवंक माग आणि चड मापान ताचे थंय पवित्र आत्मो येवच्याक आमी ह्या वेळा खंतारावदरी मागतल्या चड पवित्र आत्मो जाय म्हाका चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका चड आनी चड पवित्र आत्मो जाय म्हाका चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका स्तुतीची स्तुती तुका वंदन जिसू वंदन तुका स्तुती जेसू स्तुती तुका वंदन जेसू वंदन तुका तुझ्या नवऱ्याक हातान उखल और त्या मोगान उखल संगता जिवीत करूंक अस्कत असल्यारी बळवंत करचो देव तुका सोडचो ना जीसस मोगाच्या भुरग्यानो साहित्यपटी सैतानाच्या कुतंत्रा वरवीं ह्या संवसाराची भुरगीं आडवटे केल्ली जावन आसात सैतानाच्या कुतंत्रा वरवीं संवसाराक मोर नायिल्लें जावन आसा ताका कळीत आसलें घरच्या येजमानाक धरल्या पावता आणि ताका कितेंय साळवेल्यार तो साळवता आज सैतानाक कळीत आसा जायत्या भुरग्यांक धरल्यार पुरो तांचें जीवन लगड काडल्यार पुरो त्या देखून आज आमच्या भुरग्यां खातीर मागचें आमचें काम हांगा भुरगीं आसा तुमचे आवय बापूय आसात तर तुमच्या आवय बापाय लागीं वचून रावात तांची भुरगीं तुमच्या आवय बापूय हांगा आयल्यानंतर तांच्या लागीं वचून रावात ती मेगलची गरज ना तांच्या लागीं वचून रावात आवय बापूय तुमच्या भुरग्यांच्या तकले वयर तुमचे हात दवरात भुरग्यांना तुमचे हात जोडात आणि तुमचे दोळे बंद करात भुरगीं तुमचे हात जोडात आणि दोळे बंद करात मगच्या आवय बापायन कितल्या जाणांक भुरगीं ना तांचे कळवळे वळवळे भुरगीं ना तेंचे कळवळे वळवळे तुमकां आयकत आसतना काळीज बेसां जाता मगाच्या भावान आनी भयणीनो जायत्या जाणां भुरगीं नातिल्या त्या सोड्या खातीर हांव मागता आसतना जेजू कडेन विनंती केल्ली आसा जेजू तांकां भुरगीं दी जायत्या जाणांक दिल्यान आनीक थोड्यांक दिवच्याक देव खंडीत जावन बरें मन दाखयतलो आज तुका भुरगीं आसात तुका भुरग्यांचें देणें दिलां देवाक आर्गानी देवाचो उपकार पावड देवान चड आनी चड मोग तुजें थंय दाखयल्लो जावन आसा आमच्या भुरग्यांचें देणें आमकां वर्तें जावन आसा भुरग्यानो तुमचे आवय बापाय कितल्या कश्टांनी तुमकां पसतात ती सावय तिका कांयच न्हेसोंक नातल्यार तुका बरें न्हेसण हाड दिता तस बापाय ताका घालूंक चप्पल नातल्यार तुका बरें बरें मोचे हाड दिता तुका बरें बरें मोबायल हाड दिता तुका बरें बरें वस्तू ताणें हाड दिल्यात पळय तांचो तकलीफीचो त्याग उडासा काडे तांकां फाटी उलयनाका
तांकां अविधेय जायनाका विधेय जावन राव तुमच्या भुरग्यां खातीर मागात ह्या वेळार गो बायले वयर भुरग्यां बाळा वयर जेवणसाराची कसली विदोळी वायट सकत आसा तर ती सगळी काण उडोवच्या खातीर हांव ह्या वेळा सुटकेचे मागणे तुमचे वयर मागतालो जेजूच्या नांवान जेच्या आमले रक्ताच्या बळान ह्या जगपणाच्या अधिकारा म्हाका दिल्या तो पदवेन ह्या दादल्या थंय ह्या बायले थंय ह्या भुरग्यां थंय ह्या कुटुंबां थंय जेवसाची कसली विदोळी घडामोडी तांकां त्रास दिता तर नाश करूंक हांव येता तर ह्या तांच्या थंय नाका जाल्यार वायट सक्तेचो प्रभाव पडला तर ह्याच वेळाचेच्या नांवान जेच्या आमले रक्ताच्या बळान हे सगळे ह्या कुटुंबा वयर आसलेले विदोळी काण मोन पयसर हांगा बरमयता जेवसरा पयसर सैतानाचे विदोळी पयसर वायट सक्तेच्या बळा पयसर ह्या कुटुंबाक जाय जाली सुटका दी चड आनी चड तुझे समाधान जाय म्हाका चड आनी चड तुझे समाधान साई म्हाका तुजो संतोष चड आणि चड तुजो संतोष साई म्हाका चड आनी चड तुझे समाधान साई म्हाका चड आनी चड तुजो संतोष साई म्हाका येसुवे ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ओय मगे छपाव नडबिणेनो तुमचो हात सेकेल काढात ह्या वेळा आम्ही सगळी उबे रावया सगळी आम्ही उबे रावया आणि आमचो हात दोन्ही हात वयर करूया तकली दूख आसली ट्युमर आसली ह्या पोटांत दूख आसली ह्या वेळार वर्त्या तरान मागात जेजू तुमकां बरें करूंक आशेता कोणाक तकली दूख आसा ट्युमर आसा पोटाची दूख आसा जेजू बरें करूंक तुमकां आशेता ह्या वेळा तसली पिडा तुमचे थंय आसली सगळी ताची सकत मोड घालच्या खातीर हांव जेजू लागीं मागता सर्वेस्पराच्या नांवान मोगाच्या बळान ह्या कुर्साच्या बळान जेच्या आमले रक्ताच्या बळान ह्या भुरग्या थंय आसली तेच थकली दूख ट्युमर पोटाची दूख पोटान कितेंय नाका जाल्यार काय आसात जावंक परत किडनी प्रॉब्लेम लिवर प्रॉब्लेम सगळी ह्या वेळा संपूर्ण तरान नितळ जावन दी देवाची वर्ती सगत ह्या पिढेंत संचलन जावन देव तुमकां सांबाळून दी विन्नी दुल्सिन गिबा प्रकाश लॉरेन्स राल्फ फातिमा मारिया जोझफीन ह्या वेळार जेजू तुमकां बरें करूंक आशेता जेजू तुमकां बरें करूंक आशेता तुमची बरी भलायकी ना तरी ह्या वेळा तो भलायकी दिता तो म्हणटा हांव जावन आसा देव तुजो हात धरून तुका मुखार चलयता म्हणटा माग देवा कडेन देव तेच बरी भलायकी ह्या वेळार तुका दिता मोगेच्या भावान आनी भयणीनो पुर्ती सुटका मेळचे तरी आमी मागोंक जाय त्याच सांता भक्ता कडेन त्या संत भक्ताचे वर्तेपण आमी मागोंक जाय ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुमचे हात सकयल हाडात कोणाकी बसोंक जाय जाल्यार बसयेत उबे रावल्यार बरें आसलें उबे रावल्यार बरें आसलें तर ह्या वेळा आमचो भाव जॉन संत भक्ताची लादीन करता आसतना संत भक्ताचे वर्ते मजत आमी मागोवन घेवची ह्या वेळा संत भक्ताच्या मजतींत जायते बरेंपण आमकां मेळचे खातीर वर्त्या मोगान संत भक्ताची मजत आमी मागोवन घेवया
भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हापासून विनातिक भाग्यवन मी गेली आम्हापासून विनातिक भाग्यवन देवदूतानो आम्हापासून विनाती करा भाग्यवन सुवासनानिका आम्हापासून विनाती भाग्यवन सुसे आम्हापासून विनाती भाग्यवन पेद्रू आणि पावलो आम्हापासून विनाती भाग्यवन आंद्रे आम्हापासून विनाती भाग्यवन सुवा आम्हापासून विनाती भाग्यवन मरी magdalena आम्हापासून विनाती भाग्यवन निस्तेवा आम्हापासून विनाती भाग्यवन अंतियोकाच्या इनासा आम्हापासून विनाती भाग्यवन लोरेसा आम्हापासून विनाती भाग्यवन perpetua आणि felicita आम्हापासून विनाती भाग्यवन आग्नेसा आम्हापासून विनाती भाग्यवन ग्रेगोरी आम्हापासून विनाती भाग्यवन आगोस्तीने आम्हापासून विनाती भाग्यवन आतानासी आम्हापासून विनाती भाग्यवन बाचिला आम्हापासून विनाती भाग्यवन मार्तीना आम्हापासून विनाती भाग्यवन बेनेडिक्ता आम्हापासून विनाती भाग्यवन प्रास्काणी दुमिंगा आम्हापासून विनाती भाग्यवन फ्रांसिस सावेरा आम्हापासून विनाती भाग्यवन सुमरिवियानी आम्हापासून विनाती सियोनाच्या भाग्यवन कात्रीना आम्हापासून विनाती अविलाच्या भाग्यवन तेरेसा आम्हापासून विनाती भाग्यवन São Paulo दुसऱ्या आम्हापासून विनाती भाग्यवन मदर तेरेसा आम्हापासून विनाती भाग्यवन अल्फोन्सो लिगोरी आम्हापासून विनाती भाग्यवन João Tevisávia आम्हापासून विनाती देवाच्या समेस्त संता भक्तांनो आम्हापासून विनाती तुझी दया दाखो निवारम का येसोम्या सर्वाईटांतली निवारम का येसोम्या सर्पातांतली निवारम का येसोम्या
मोरणांतली निवार आमकां येसोव्या तुवें मनशां सैम घेतलेले वरवीं निवार आमकां येसोव्या तुझ्या मरणाणी पुनर्जीवनपणा वरवीं निवार आमकां येसोव्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं निवार आमकां येसोव्या आमी पातकी तुजे लागीं मागतांव आयक आमकां जेसू जिव्या देवाच्या पुता तुजे लागीं मागतांव आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींची पवित्र सभा पहिली पवित्र सभा मोगाच्या न्हू सर्गींच्या दळपराचे आंज पडवे आमच्या खातीर मागोन आसतना तुमचो मोगाचो सांत तुमी तो घेतला जावंक बरो ताचे कडेन विनंती करात आमकां राख आमकां सांबाळ तुमच्या त्या पात्रोना लागीं तेच सांतीन माद तेरेसा तुमच्या मोगाच्या सांता लागीं मागात ह्या वेळार आमच्या पैकी आयिल्ल्या 2 जाणांनी आपल्या घरांत नाका जाल्ली अन्य देवाची वस्त दवरली जावन आसा ती मोगाचें न्हू ती इशारो दिता कान उडय पेंगटांत नाडो आसा तरी नाका जालो मंत्रीलो नाडो आसा तो खांड उडय एकल्याची पोटाची दूख ह्या वेळा संपूर्ण तरान गुण जाता कितें केल्यार तोपतालें कितें केल्यार पोटांत दुखतालें असल्याची दूख चिजून ह्या वेळा गुण केल्ली जावन आसा दुसरी पवित्र सभा जावन आसा कश्टाची पवित्र सभा माकबेच्या ग्रंथांत ताच्या सरिल्ल्या सर मलगड्या बसत सष्टाचो विशय तो मागता आमच्या मलगड्या जावं दी आमची मरण पावली जावं दी ती आज पुलगत्रीत आसा तरी तांकां सष्टाचो विशय आमी मागोंक आसा ह्या संवसारांत आसतना एक ल्हान ल्हान पातक करून आनी त्या पातकांत हांव ते चडवण ताणें घेवना देवाच्या राजाक वचोंक जाय पुलगत्रींतल्या त्या विशयान ते आसात पुलगत्रींत नितळ निर्मळ जावन राखून आसात तर आमच्या सर पावडत्या बसत कोण सकडी आसात तुमच्या कुटुंबाची मलगडी जावंक बरो तुमचे मोगाची जावंक बरो ह्या कोरोना पॅन्डेमिका वेळार कोणी मागोंक नातले तांचे खातीर मागनातले कोणी कोणाचे आत्मे पुलगतीन आसात तरी तांचे पासत आमी विनंती करून मागया भाव छान सष्टाचो विशय म्हूण तांकां मागतालो सष्टाचो विशय सर्वेस पोरा तांकां लाभोय आनी निरंतर प्रार्थना ताचेर पागय सष्टाचो विशय सर्वेस पोरा तांकां लाभोय आनी निरंतर प्रकाश कष्टांच्या आमच्या मरण पावल्या भाव भयणी खातीर आमी मागल्या जावन आसा तिसरी पवित्र सभा जावन आसा संचारी पवित्र सभा आमच्या दुस्मान जंवसरा धांवडांच्या खातीर त्या जंवसराचें बळ मडच्या खातीर आमी हर एका पास्कांच्या परगटण्या वेळार आमचे बसवण नव्यान रुपीत करता पूण असल्या रेतीच्या वेळार आमी ते परत्यान बसवणे नव्यान रुपीत करचे वाचपी जावन आसा तर जंवसराक तुमी पाठ करून जंवसराच्या तर सगळ्यांक मन उडोवन आनी मुखार जंवसराक हांव सांगात दिवसना
जेवसाराक म्हज्या खुटमांत ताका लागीं हांव घेवचना म्हण तुज्या थंय थंयसलो पवाट आसा तर तुमचे दोनूय हात वयर करात. ह्या वेळार याजक तुमकां तीच बसवणी सांगतालो त्या दाळा तुमची जबाब तुमी दिवची वय हांव पाठ करता. आता याजक तुमचे कडेन ती सवालां विचारतलो. सैतानाक तुमी पाठ करतात मो वय आम्ही पाठ करता. आणि सगळे त्याच्या कामांक पाठ करतात मो वय आम्ही पाठ आणि करता. सगळे त्याच्या बुलावण्या पाठ करतात मो. वय आम्ही पाठ करता. सरीसपचे देवाचे नांवांत आम्ही जेजूच्या त्या नांवान रावता. वर्त्या सक्तेन वर्त्या बळान म्हणलें गीत गायत आसतना हात आमचे उसोवन धरया. जेजूच्या त्या नांवान जेजूच्या त्या मोगान आम्ही ह्या वेळा ते गीत गायत आसतना जेजूच आमचो आदार सगळं वायट सक्तेंतले आमकां निवार म्हणून आमी मागया. जेसूच्या त्या नावान जेसूच्या त्या नावान सैतान कांते लागता. हालेलुया. जेसूच्या त्या नावान जेसूच्या त्या नावान सैतान पयस धांवता. जेसूच्या त्या नावान रावच्या ओका सांगोन आमकां आडाय सकता. जेसू जेसू जेसूच्या त्या नावान सदांचे सावधान आसा. जेसूच्या त्या नावान जेसूच्या त्या नावान सैतान कांते लावता. हालेलुया. जेसूच्या त्या रक्तान जेसूच्या त्या रक्तान सैतान सैतान धांवता. जेसूच्या त्या रक्तान रावच्या ओका सांगोन आमकां आडाव सकता. जेसू जेसू जेसूच्या त्या नावान सैतान ते सांगता आसा. वय मगच्या भाव भयणीनो संचारी पवित्र सभा आमी गायता. यात्रिक आमी सहजान आसा. बसयल्ल्या त्या गावाक पयाण करता. ಅಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ. ಅಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ನಿವಾಸ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೇ ನನ್ನ ಪ್ರವಾಸ. या संसारांची येत असताना जायत्या वंदवण्याक आमी वळख जाताव. राग आमी करताव. मोसर आमचे थंय आसता, हगे आमचे थंय आसता. पवित्र आत्मो आमचे थंय काम करूंक शकना. पवित्र आत्मा आमचे थंय काम केलो जाल्यार मोग दाळाय मायपास मोवाळाय तीच काकूत आणि त्या संतोष आमचे थंय सर्तीक आमी वापरूंक शकता. मोगेच्या भावनाने बेणीनो हांगा एक व्यक्ती आसा. हेरा विशयान जायते बडबडता. जेजू म्हणटा तुजे लांडविकाय वळखून घे. हांगासरल्या दोगा जाणांक जेजू पानपासांतले सुडका दिता. हेरांची जडती करिनाका, तुजी जडती जावची ना. हांगासरल्या एकल्याक जायते स्वप्नांत दोसता असल्याक जेजू संपूर्ण सुडका दिता. जेजू कडेन मागे. ह्या वेळा मगच्या भावन आनी भयणीनो एकामेका खातीर संचारी पवित्र सभान आमी मागचे जावन आसा. एकामेकाक मुखामळकन रावात. एकामेकाक मुखामळकन रावात. तुज्या मुखार रावली व्यक्ती कोणी जावं दी, कोण ती म्हण कळीत ना जावं दी, कोण ही व्यक्ती तुका कळीत आसा. एका रितीन कष्ट जाता, एका रितीन दूख भोगता, एका रितीन समस्या जाता, एका रितीचे पिडा तिचे ते आसा जावंक पुरो. आज ह्या वेळा हांव ह्या व्यक्ती खातीर मागता एकामेकाची मुखामळ पळोवन रावात. एक एकले रावा नाकात. तेका रावल्यार व्हड न्हय, पूण एक एकले रावा नाकात. कित्याक तुमच्या हातार तुमच्या तकलेर हात दोन मागोवंक आसतले. हांगाच्या भावन आनी भयणीनो ह्या वेळा तुजो उजवो हात मुखल्या व्यक्तीच्या तकलेर दवर. तुझे दोळे बंद कर. मुखल्या व्यक्तीच्या तकलेर दवर आनी तुझे दोळे बंद कर. आनी ह्या वेळार तुवें मागचें जावन आसा ह्या व्यक्ती खातीर. सांग पुरो ताच्या कुडीन पिडा आसा. सांग पुरो ताका दोशी आसा ते. सांग पुरो कश्ट ता वळवळटा तो व्यक्ती. ह्या वेळा जेजू कडेन माग. जेजू कडेन त्या व्यक्ती खातीर माग. आनी ह्या वेळा तुवें मागलें खंडीत जावन
तो तुका दितालो तर तुजो उजवा हात ताचे तकले दवर. पवित्र आत्म्याचे गीत ह्या वेळा आमी गायत आसतना संपूर्ण तरान देवाची मागवणी हांगा जाताली. आनी ह्या वेळार पवित्र उदकाचे शिणवणी तुमचे जाता आसतना जेजूच तुमच्या मुखल्या व्यक्तीचेर आसली सगळी बंधन काडून उडयतलो, सगळे कश्ट काडून उडयतलो, सगळे अनवरां काडून उडयतलो. हात पाटी काडी नाकात. त्या व्यक्ती खातीर माग माग. त्या व्यक्तीच्या जाग्यार तुजे कोणीय हेर इश्ट आसात, तुज्या कुटुंबादारां आसात, तांचे खातीर माग आनी देव तुजे मागणे आयकतलो. तांकां जाय जाल्यार सुटका मेळटली. पिडा कोण जावचे खातीर मागताय खंडीत जावन तांकां ती पिडा कोण जातली. तुज्या मागणे ह्या वेळार देव आयकतलो. पवित्र आत्म्याच्या सक्तीत तुमी बरोवन मागात. पवित्रात्मारा वरवा करुणिसि ओ देवा देवा ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ मोगाच्या भावनान बिणर एक कुर्साचो गुर्त तुज्या मुखल्या व्यक्तीच्या कपालार काड आनी तुजो सकयल हात सकयल काड आनी सक्रामेंतां पळोवन उबे राव. मोगाच्या भावनान बिणिनो ह्या वेळार पांयाची गांठ दुखाच्या दोगांक जेजून बरें केल्लें जावन आसा. तकलेर कठीण दुखाच्या एका व्यक्तीक जेजू म्हणटा ती दूख संपूर्ण तरान नापयत जातले. प्रेज द लॉर्ड. एकल्याक जायते आमल पियोवण्याची सवय आसली. ह्या रेतीर वेळा मागतालो जेजू म्हणटा तुका हांव सुटका दिता. प्रेज द लॉर्ड. मोगेच्या भावनांनी बिणिनो जायते जाण आमकां बरी भलायकी जाय. पवित्र आत्म्याची माखवणी वर्त्या तरेची जावन आसा. ह्या वेळार वर्त्या पत्वेन जेजूच्या वर्त्या माखवणेन मागलेले ह्या सारके तुमच्या मुखार येवन तुमच्या तळवेर तेंच वापरपाचे पवित्र तेलाची माखवणी करतले. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या देण्यांनी उर्ची जावं पवित्र आत्म्याची फळां तुमच्या वयर धरबस्त मापान काम करूंक रक्तमासाचे वंदवणे पयस करून देवाच्या फळांत बरोवंक जाय जाल्यार माखवणी आतां ह्या वेळार याजक त्याच्या पदवेन याजकान दिल्या त्या वर्त्या पदवेन तीच माखवणीची पदवी जेजू क्रिस्ताची बाप साहेबा मुखांत भिसाहेबा मुखांत याजकाक आयिल्ली जावन आसा. आतां ती पदवी याजक तुमचे वयर परगट आसतना ते वापरपाचे माखवणेचे तेल तुमच्या कपालार आमी सरयतले. ह्या वेळार कुमगाराक आयिल्ल्या बरी तुमी येवचें. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायता आसतना जायती सगत तुमचेर वाडच्याक आनी सांबाळच्याक जेजू तुमकां आदार दितालो.
kya devo e o che kai no ravong e o swartu so pagong e o che kai no chi em संसार पात का पोताना अज्ञान शिकर संसार पात का पोताना अज्ञान शिकर देवसार पात का नारताना सताक सोदुं शिकर पवित्रत्या देवोने चेतय तो लाभोंगे स्वार्थु सो पापोंगे चेतय तो जीवे पवित्रत्या देवोने चेतय तो लाभोंगे स्वार्थु सो पापोंगे चेतय तो जीवे कर्मोसो दोस्ताना कालते पोंतु शिकर कर्मोसो दोस्ताना कालते पोंतु लाभो वक्री चिंताए दाना मोरे चिंतुं शिकर पवित्रत्या देवोने चेतय तो लाभोंगे स्वार्थु सो पापोंगे चेतय तो जीवेंगे पवित्रत्या देवोने चेतय तो लाभोंगे स्वार्थु सो पापोंगे चेतय तो जीवेंगे Eskutkai portana adar tu solaboy Eskutkai portana adar tu solaboy Magnyar dhyana rastana magong makashi kay pवित्रत्या देवोने चेतय तो लाभोंगे स्वार्थु सो पापोंगे चेतय तो जीवेंगे पवित्रत्या देवोने चेतय तो लाभोंगे स्वार्थु सो पापोंगे चेतय तो जीवेंगे चीने पोइना आस्था
उभी राहूया आणि सांगत त्या पवित्र वाक्याने आणि म्हणूया पवित्र देवने चेतनो नावोने स्वार्थो आगोने चेतनो जीवने हालेलुया 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 तुझे रावपात येता जेजो मोगाळा तुझे रावपात येता जेजो मोगाळा तोंचो मोगाळ राख आणि सांभाळ आशीर्वाद आम्ही घेत असताना यांचं गीत आम्ही गाऊया आणि दिंबेर पडया आणि हे गीत गायत असताना त्याच सरस पद्यावर सोर्थ आधार माग्या तुझे पाजिता जिसु मोकळा तुझे पाजिता जिसु मोकळा कष्टांची मोडा मोचे आयल्या वेळा तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा तूं मोसो इश मोगासो हर एक करचें हर एक करचें म्हाका पावसो तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा कष्टांची मोडा मोचे आयल्या वेळा तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा हालेलुया 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 Bakın başım.
रव्यान्वी सच्चे प्रवेश की तमें सकल भक्ति पण गायन करिया पाण संख्या 22 तुम्हें पेज नंबर 22 नव्याण्णवे गीतामी नावड्यामी आमच्या सोम्या वंदनता का भक्ती आम्ही रस्यामी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निजायकी विची महिमाताची करतम काविस्मी पृथ्वी दिन वाजता ताची ओडविकाय रसना वाकणता ताची बळवंताय गावया नोवे गीतामी नावड्यामी आमच्या सोम्या वंदनता का भक्ती आमी रसियामी आमच्या मगच्या भाव भयणीनो आणि मोगाळ भुरग्यानो चवथ्या दिसाच्या रेतीरच्या मिसाच्या बलिदानाक देवान आमकां आयती केल्ल्या खातीर देवा गारकार येवया देवाचो उपकार पावड्या परत व्हरत्या दिन वचण्याच्या काळजान पवित्र इंद्राच्या नावे मिसाचे बलिदान माय मोगान एक कुटुंब जावन आतां आमी आराम करुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सगळ्यांचे क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सोवे आसो क्रिस्तदय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सम्यान आमकां दिल्लो उलो जावन आसा पयलें सदां देवाचे राज आणि करा ताची खुशी आणि हेर सगळें तो तुमकां दितालो हे आमी बऱ्या तरान समजून घेतलें तर देवाच्या राजांत आमकां जायतें बरेंपण तो दिवंक शकता तर देवाचें राज कसलें देवाचें राज वर्त्या सश्टिकायेचें देवाचें राज वर्त्या समाधानाचें देवाचें राज हर एका भुरग्याक जाय जाल्लें बरेंपण दिवचें असले राज तो आमकां दिता आसतना सर्गीच्या राजाची भुरगीं जावंक आमकां ताणें आपोवणें दिलां ह्या रेतेरी मारिपात जायतें बरेंपण ताणें आमकां दिल्ल्या खातीर देवाक आर्गां देवया देवाचो उपकार पावडया तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां सर्वदा जेजो तुका हांव आर्गां दिता कित्याक वर्तें काळी तें जावन आसा गावया आमी गीत तुजो हांव मोग करता तुझो हांव करता तुझो हांव करता जेजू तुझो हांव करता आता आणि सदां तुझ्या पायां तळार रावतलो तुझ्या वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव रावतलो हांव पाटी सरसोना बरें आमच्या हात वयर करया मोगाच्या न्हू तुझ्या पायां तळार रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो जेजू तुझे संगी हांव रावतलो जेजू हांव पाटी सरसोना तुका हांव आर्गां दिता तुका आर्गां दिता तुका हांव आर्गां दिता जेजू तुका हांव आर्गां दिता आतां सदां तुझ्या पायां तळार रावतलो जेजू तुझे वाटेन हांव चलतलो जेजू तुझे संगी हांव रावतलो
जेजू हांव पाटी ससना तुझ्या पाया तळा रावतलो जेजू तुझे वाटेर हांव चलतलो जेजू तुझे संगे हांव रावतलो जेजू हांव पाटी ससना सर्पदा देव आमचे काकत करूं आमचे बातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक फावो आमेन. प्रार्थया सम्या जेजू क्रिस्त आमच्या सडवंदरा तुझ्या कष्ट मरणाच्या उगडासाक हो जपाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुझ्या मासा रक्ताच्या ज्ञा जेवणाची ताण आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुझ्या सडवण्याचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुझ्या जिवान आनी मोगान आमकां अदीक बरो आमी मागता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सह पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. जिरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेच परोशे म्हणटा जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशाच्या सक्तीचेर पातयेता जो मनीस आपलें काळीज सर्वेस्परातावन पयस करता तो मनीस शिरा पडलेलो जावं तसलो मनीस आराण्यांतल्या जिलकुटां सारको बरें आयल्यारी ताचो परिणाम तो भोगिना. कित्याक अरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते खरे भुंयचेर तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी वळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येताना ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पाचवी. सुके दडीच्या वर्सा ताका परवाना आनी फळां दिल्या बागार तो केदींच रावाना. दुसऱ्या सर वस्तू प्रास मनशाचें काळीज कपटी तें बरें करूंक जायना. ताचो टाव घेवंक कोण शकता? हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी करणेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देवाचें उतार हें श्लोक. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो भागी सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो भागी. जो कोण कोट्यांची बूद घेवन चला नासता, नसत्याच्या वाटेर रावा नासता, अधर्म्या संगी बसा नासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते नियाळता तो खरोच भागी. श्लोक. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो भागी. हो वाळता वळाच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. ओसलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच बावानात. हाणें हातीन घेतलेलें सक्कडी सुफळ जाता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो भागी. पूण कोट्याची संगत अशी न्हय. ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हणयेत. नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्परो जतन घेता पूण कोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. श्लोक. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो भागी. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बोरिनाया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बोरिनाया. देवाचे उतार आयकून बरें आनी उदार काळजान सांबाळता आनी आपल्या तिरसने पळ दिता देसू बागी. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बोरिनाया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बोरिनाया.
सोवे आसो तुमचे सोवे असो साम लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुका येसुम्या जेजून परिजवाक असें सांगलें एकलो क्रिस्त मनीस आसलो तो पितांबर आनी नाजूक साणी वस्तू न्हेसतालो आनी सदां न्हीद पेस्तांक गम्मात मारतालो आनी ह्या क्रिस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजर नांवाचो रुवारी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडतालो क्रिस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या गुडके जाल्यार खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो सुणी लेगून येवन ताची रुवां लेवतालीं थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतान ताका वनसर्गीच्या जेवणाक अब्राहमाच्या कुशीन बसयलो ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका वन पुरलो पाताळे वळवळ्या मध्ये आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्राहम आनी ताच्या कुशीन बसून आसलेल्या लाजराक ताणें देखलो आनी ताणें बोप मार म्हळें अब्राहम बापा म्हजी बिरमत चिंत हांगा ह्या उज्याच्या आगत्यान वळवळटा लाजरान आपल्या बोटाची तेमेटी उदकान बुडोवन म्हजी जीव थंड करचें ताका हांगा धाड पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो पुता तुज्या जिणेन तुवें कितलें सूख भोगलें तितलें लाजराक दूख भोगूंक मेळिल्लें हाचो उगडास कर पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक कंदक आसा त्या वरवीं हांगा हांव तुमच्या कुशीक वचोंक कोण सती जाल्यार तांच्यान वचोंक जायना आनी तशेंच तुमचे कुशीक हांव न्हू आमच्या कुशीक कोणाचें उतरून येवंक जायना तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो तर बापा लाजराक म्हज्या बापायच्या घरापणीत धाड म्हणून हांवें तुजे लागीं परतता म्हाका 5 जाण भाव आसात तांणी हे वळवळ्याचे सुवातेर येनाशें तो तांकां सत्राय दिव पूण अब्राहमान म्हळें तांकां मोयचे आनी प्रवादी आसात तांचे ते आयको ना अब्राहम बापा म्हणालो तो पूण मेल्ल्यान कोणीय एकलो ताचे सची वसत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले तवळ अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हळें मोयशेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यान कोणीय उठलो जाल्यार ते सत्मनशनात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्त एक ल्हानसो नियाळ मोगाच्यानो जायतो तुमी म्हाका आयकला आनी अक्रेक आतां मिसेसच्या बलिदानाच्या देवाच्या उतराचेर एक ल्हानसो नियाळ आमी म्हज्या बाबणीन आनी भुरग्यानो इश्टागत हर एक लागीं आसा मनीस इश्टागती आसता तशेंच मन जाती इश्टागतीक आसताली गई आनी हे मन जात कोण एक गाय आनी एक दुकर सांगता इश्टागत तांकां इश्टागत कसली संजेच्या वेळार सांगता येवचे उलोवचे कितें जालें सगळे गजाली एकामेकाक सांगचे एकामेकाचे सुख दूख उलोवचे अशें आसता गाय संतोशान आसतली हर एकल्याच्या घरा लागीं वताली हर एकलो तिका जाय खावंक दिताले पेंट दिताले तण दिताले या कितें पियोंक दिताले दुकर अशेंत गाय न घरा लागीं वयचे वळोन हेरांच्या घरा लागीं वता आसतना दुकराक कोणी खावंक दिनातले कितें करतात दुकराक कितें मारतात केळें दितात की पातोर मारतात दुकराक पातोर मारतात हे म्हळें दुकर गायक पळयता गायक बरें पळयतात आपणा पातोर मारता दुसऱ्यांच्या घरा लागीं वता तेय पातोर मारतात तिसऱ्यांच्या घरा लागीं पातोर मारतात दुकरा बारी बेजार जाता संजेर ल्हान मुखां मळकन तो येता आनी अशें आसता गाय विचारता दुकरा कितें जालें असो नासतालोय आज कितें बारी बावडे पावुल्ल्या मुखां मळकन येताय दुकर म्हणा लागलो गाये कितें सांगचें हांवें आज पळयलें परिस्थिती अशी बिगडल्या की तुका हर एकलोय मान दिता तुका हर एकलोय खाण दिता तुजें माथें पोशेता तुजी सिमटी धरता आनी तुका बरें करून ताळणें वत्ता तूं तर कितें दिताय पाकातिल्लें दूद सकाळीं आनी दनपारां सांजेर तें काण्णान कोणा थोडी म्हणा लागलो पूण हांव म्हळें सगळें दिता तूं कितें दिताय म्हणा लागली काय हांव मांस दिता रगत दिता म्हजें लिवर दिता मागीर गालें दिता म्हजे अनकिट सायड सोडिनात बरें करून क्लीन करून रक्ती मांस करून खातात फकत म्हजे दांत आनी ते पटरेचे नक्षात पळय ते सण उरले पुरा खातात इतले सगळे दिल्यार म्हाका फातर उडयतात म्हाका हे पळोवन बारी बेजार जालें जेवचें नाका म्हण बघता म्हणा लागलो दुकर गाय म्हणा लागली
वही दुकरा तू सगळे दिताय तरी लोक तुका मान देना, लोक तुका गौरव दिना, लोक तुका काण दिना. हांव फकत दूध दिता तरी म्हाका लोक कितल्या बरान पळयता, म्हाका पोटभर काण दिता. हें कित्याक की म्हळ्यार तूं असो व्यत्यास इतलेच म्हणा लागली काय. हांव जें कितें दिता तें जिवांत आसतना दिता आनी तूं तें कितें दिताय मेल्ल्या उपरांत दिताय. जीव आसतना दुकर गावंक जाताय, जीव आसतना दुकर गावंक जायना, मेल्ल्या उपरांत गावंक गावचो. त्या देखून तूं मेल्ल्या उपरांत दिताय, हांव जीव आसता दिता, इतलेंच फरक. मोगेच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत बरें करूंक जायते संदर्भ मेळटात. आयच्या वांचलांत आमी पळयलें जाल्यार ग्रेस्त मनीस ताणें कांय सूख करूं ना, लाजराक धांवणो ना, थंय पडिल्लें इंचून खायनाका म्हणो ना, पूण आपण गम्मत मारता आसतना लाजराक दोळे उखोवन सयत पळोवना. इनडिफरंट एटिट्यूड. आपण बरो गम्मत मारतलो, खुशाली जातलो, पूण ह्या भिकाऱ्याक एक तकली उखोवन सयत ताणें पळोवना. मोगेच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत आमी जायते आपणायता, थडवडे जायते जियेता, पूण हेरांक आमच्या जिवनाचो उपयोग जायनातल्यार हांव म्हाका खातीर जियेला कितें फायदो. मोगेच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमची जिवीत जावन आसा जेजून आमकां म्हणल्या बरें बरोन वमतोच्या मापाचें जिवीत. म्हजो नवीस मास्टर फादर देवादीन लिगरी नोरोन्ना म्हणटालो, तुमी कापुजीन फ्रातीनी खंयच्याय घराक गेल्या तर वेता आसतना सांगत जाय बरोन वमतोच्या मापाचें जिवीत दिवंक हांव आयला. पळया, आमचे कडेन दुसरें कांयच ना. आय हॅव गोल्ड अँड सिल्वर नन. म्हजे कडेन भांगर रुपे ना जाल्यार बरोन वमतोच्या मापाचें जिवीत दिवंक हांव आयला. आमी हर एकल्यानी बरोन वमतोच्या मापाचें जिवीत दिता आसतना आमचें तें आसलें बरेंपण, आमचें तें आसलें बरें मन वांटून घेवंक जाय. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तर आज आमी कितें वांटून घेतलें? आमी हेरांच्या कश्टांनी भागीदार जातना वांटून घेतलें. हांव हेरांच्या नश्टान तांकां पुजोवन दितना वांटून घेतलें. हांव हेरांच्या पिडेंत तांचे खातीर मागतना आमी वांटून घेतलें. हांव मात्र न्ही आसता हेरांक पुजोवन दितना आमी वांटून घेतलें. हांव तें न्हय आसता हेरांचे जिवन सुकाळ करूंक, हेरांच्या जिवनांत थोडो संतोष हाडूंक, एक बरो हांसो दिवन, एक दोन बरीं उतरां दिवन आमी एकामेकाची मुखामळां पळोवन एकामेकाक उल्हासूंक पावल्या तर तें जावन आसा आमचें बरोन वमतोच्या मापाचें जिवीत. ताचे उपरांत आमचें तें आसलें जायतें बरें म्हण आमी दान दणकन करूंक आसा. कित्याक दिल्ल्यांत आमी घेतलें. हांव सान फ्रांसीस आसीस म्हणटा, दिल्ल्यांत तूं घेतलय. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एकली भयण म्हाका म्हणा लागली, फादर हांव कितलें दिता तितलें म्हाका बरोन वमतोच्या मापान देव पाटी दिता. देव आमचें रीण दवरिना हें कळीत जावं दी. म्हाका कितलें आसा, म्हाका पावना म्हणच्या बदलाक म्हजें तें आसलें इल्लें हांव हेरान थंय वांटून घेतलें जाल्यार देव म्हाका वर्त्या आशिर्वादांनी भरतलो. पयल्या वर्त्या उतरांनी हांवें सांगिल्लें, पयल्या दिसा आशिर्वादाची रेतेरी देव आमकां आशिर्वादांनी बरी जाय तर आमी हेरांक आशिर्वादाची जाय जाय. त्या खातीरच हर एका घडये देवाच्या वर्त्या कार्यांक आमी आर्गां दिता आसतना, देवाचो उपकार बावडटा आसतना देवाचो चड आनी चड मोग करच्याक म्हज्या भावा भावणांचो भयण्यांचो हांवें मोग करणं देवा सांगता एक जावंक जाय जाल्यार कृपा देव आमकां दिवं दी. आमेन. काणिकेचें गीत आमी गावया. पान संको C52 पेज 130. स्वीकार कर बापा नकाचो हानायल्या, स्वीकार कर बापा. आमकां साज भेटयता, स्वीकार कर बापा. जीवन हे
भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद दाद्या बापा मानता तसलें जामण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्या पवित्र देवाक स्मरण म्हणून घेऊन कणवळ्या बापा ह्या बलिदानावर आमच्या दंडवणाचे तुझो आशीर्वाद घाल आनी ह्या काळाचे आमचे बायले प्राचीचे आचरण भितरल्यान आमच्या आत्म्या पळात एक जावं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची कळसाव बारुया सर्वेस्पराकై उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवा देन वासोया आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर्पद आणि सृष्णाच्या देवा सरकाळी आणि सत्य आमी तुका देन वाचोवंक फावो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो ह्या प्राचिताच्या काळार आमच्या वर्त्या उदारगते खातीर आमच्या सोडवणे खातीर तुज्या एकल्याच पुताक त्या कुर्साच्या मरणा पर्यंत तुवें खाल केलोय ताच्या वर्त्या कष्टा मरण आणि पुन्हा जिवनपण वरवीं नवें जिवीत आमकां दिलें त्या संतोच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदळबाळ निरंतर गायता तुजे मुखार Poet, 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 darbaraso सर्वेस्पर तू सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सगी तुकाचे ओ सगी तुकाचे ओ सगी तुकाचे ओ सगी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावित दाताचे ओ सगी तुकाचे ओ सगी तुकाचे ओ सगी तुकाचे ओ सगी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचे इजर तुज्या पवित्रत्म्यांत हाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आणि रगत आपल्या सुकुशेने कश्ट मरण सुसुगवेच्या आधी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो म्हटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परिचवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी सुमेस घेयात आणि हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्टी खरळचे रगत पातकाचे बक्षण मेळच्या तुमचे पसत आणि समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात हो बावटस घेऊन जिसू मेलो जिसू जीवन झाला जिसू नव्याने तोलो बापाचेच्या मरणासणी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास काडटा आणि हो जिविताचो आणि सोडोवची काल तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अके पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बाप्पा पिटर पॉल आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळे येजकी वर्ग बरोबर
तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपण असं बरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजें पुरजळीक मुखां मोळ फळें फावो कर. आमा समेस्नी दया कर म्हूण आमी मागतांव. ओंकार मुरये देवाचे माये संगती सांजेची सपोती भगेवन धर्मदुतां आनी कोलकाताचे सांत थेरेसा तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सकत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेतार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. सुम्याने बोवा परबायचे मागणे सिकेला कुटुंबा एक जावन चियोंकू आणि एकामेका सांगता मोगांत एक जावंकू ताणें आमकां आपयलां. तेच प्रार्थना भक्तीन सांगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळ्या पडो देव नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस परसर वायटांतले आमकां निवा. दया करून जिवितांत समस्या आमकां दी. सर्गींचे बागड आमच्या सोडून दराचे जो क्रिस्ताचे न्ही पुरुशानात रक्तले आमकां तुज्या उदार काकुळी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाठय. स्वर्गीय पदवी आणि महिमा तुझी सस्नाच्या सस्ना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अमृतामुळे तुमकां शांती दवरता. मोजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशपण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सोम्या जेवची शांती समाधान तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगान आनी एकवटान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो पळया आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त जिवन जेजू आमच्या काळजान आमच्या मनान आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण करचो तसो आमच्या थंय जियेता. हाच्या जेवणाक आपयलेलो आमी सर सुभागी म्हाका भलायकी मेळटली. ಸಂಖ್ಯೆ 169. मोगान गोरो सोम्या केला तुकास म्हाका देवो स्वागत मोगाळ सोमिया काळजान ते मोड मागता. लोकास तुका देवो तुजे दयेक जाता. स्वागत
मुस्ताय कोरपे जरला बोयताय सुकोन गेल्या शेळ्या गोपान पाटी येताय स्वागत मोगाळ सोमिया काळजान ते मोड मागता म्हाकाच तुका दिवू तुजे थंयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजान ते मोड मागता म्हाकाच तुका दिवू तुजे थंयेक जाता जेजू म्हणटा जो कोण म्हज्या मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवे रावता आनी हांव ताचे सवे रावता आनी तो सस्नाक जियेतलो. प्रार्थया. बापा सस्ना तुज्या दैवे सुखान वांटो घेवंक तो आमकां आपयताय तो दीस पावसर मायपासान तुज्या भुरग्यांक ह्या वेदे बोंवटणे एकठांय करून त्या सोत्रावर त्या सुखाचे सुपाळ कोणा जेचे आमले कोड आनी रगत तूं आमकां दिताय दिनवाशी काळजान आमकांच्या जेवणान वांटो घेतला आमी समेस्तां तुवें बसयला सस्ती आनंदाच्या जेवणा पावय आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. देयकन बसात. देवाची काकूळत म्हळ्यार म्हज्या अपराधां खातीर कितें म्हाका पावो तांतलें तांणी निवारच्या काटापता. कृपा म्हळ्यार म्हज्या किरकोळपणा खातीर कितें म्हाका पावना तें ताणें दिवच्यांत ताचो मोग आटापता म्हणटा मोतया पुस्तक. मोगाच्या विगार बापांक रेतीरेच्या येजाकपण घेतिल्ल्या फादर रिचर्ड कॉड्रस मोगाळ पिरगसगारानो तुमकां सर्वांक देव बरी सांज मागता. उपकार आठवणींची 2 उतरां उलोवंक हांव तुमच्या मुखार उबो आसा. पयल्यान पयलें हांव वर्गां पाठयता धन्य देवाक ह्या करेजमाच्या काळार ह्या कुरपेच्या काळार ही रेतीर करूंक आमकां सर्वांक फावो केल्ल्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या विगार बापांचो. ही रेतीर करूंक 6 रितीची तयारी तांणी केल्ल्या खातीर ह्या वखदां तांकां बरी भलायके खातीर हांव मागतां. देव बरें करूं म्हणटा 4 दिसांतावन आमच्या संगात आसात फादर रिचर्ड कॉड्रस. आपल्या गणगणी तळ्यांनी देवाच्या उतराचेर बरो संदेश तांणी दिला. थोडे तांणी सांगिल्ले विशय आमी आठोवचे तर पयल्या दिसा तांणी सांगिल्लें येया तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वाजन वयतेल्यानो हांव तुमकां विशव दितलो म्हणटा स्वामी. ह्या विशयाचेर आमी नियाळ केलो. आमचें आसलें वजें कितें आसा तें वजें आमी स्वाम्याक समर्पण जाय. आमचे भितर आसलें वजें रागाचें मोसराचें परीकपणाचें अग्याचें स्वार्थाचें ह्या वज्यातावन आमी पयस रावंक जाय. त्या दाळ आमकां निसंतोश आमकां मेळटलो. दुसऱ्या दिसा आमी रागा विशयांत नियाळ केलो. राग येवचो स्वाभावीक पूण रागार रावचें आनी रागार रावल्या वयर आमचे वयर वायट परिणाम जाता तितले बेगीन आमी आमचो राग निवळ जाय आनी राजीक संधान करी जाय. आनी कालच्या दिसा एक सुटावें कुमसार आमी जाल्या आनी आमचे कुडी भितर आसचे पिडेचे गूण करूंक आमी सोम्या कडेन मागलां.
आनी आमचें इनर हिलींग जालें. आनी आज आमी आयकलें आमच्या जिवनांत 3 अल्तारीच्या विशयान. पयलें एवकारिस्तीक अल्तार, आमच्या कुटुंबाची कुटुंब म्हणलें अल्तार आनी समाज. कशें ह्या अल्तारीन आमी मीस पेटोवचें, हांगा आमची कुरपा बोळ काणयोवचें, आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या समाजेंत आमी करचें. मुस्तफोटी आमी मिसाचें बलिदान आमकां 2 कुटुंबां आसात. एक आमचें कुटुंब, एक पिरगज कुटुंब. आमकां मीस भेटयला पुरो खंय जाल्यार जाता, तशें जायना. ह्या अल्तारेर ह्या कुटुंब, हें पिरगज कुटुंब भेटोवचें, हांगा आमी बोळ काणयोवचें. आनी जाता जाल्यार आमी चड मिसां भेटोवन आमी एवकारिस्ताचो मोग करचो. ना जाल्यार मारता बरी आमी सुरसुरे सोमिया तूं आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरतो ना. ही मार्ताची सुरसुरीची उतरां आमी एवकारिस्ताचो मोग करया, बोळ भलायकी जोडया, ती आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या समाजांत दाखोवया. ह्या उतराचेर आनी आज कुटुंबा विशयांत आनी कशें आमी जियेचे एकामेका मोगान वांटून जियेचे म्हणल्या बऱ्या प्रसंगदारी दिल्ल्या फादर तुमकां हांव पिरगस विगार बाबा तर्फेन आनी सोर पिरगस घरा तर्फेन तुमकां बरें मागता. तुमकां देव बरी भलायकी, मोतीक समाधान आनी तुमचे मिसांव यशस्वीपणी जावं दी आनी तुमचो करचो वावर देव बेसांव दिवं दी म्हणून ह्या वेळ हांव मागतां. हांव दिनवास पटयता आशिता मानादीक बाप मेल्विन डिसोजा कापुजीन प्रांतीय वडील तशेंच DSCचे एपिस्कोल विगार पोर ते मिस भेटोवंक आयिल्ले. ते इतले बिजी आसल्यार आमच्या पिरगजे येवन मिसाचें बलिदान ताणें भेटयलें आनी व्हरतो कुर्साचो प्रसंग ताणें दिलो. आमचो कुरीस काले आमचे कश्ट मात्र न्ही, आमी करचो वावर, आमी करचो त्याग, आमी करचें बलिदान, हो एक कुरीस आमी दुसऱ्या बरेपणा करता. जेजूचो मोगाचो गुर्त काळीज तें कुरीस जावन आसा. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी काल मिसाचें बलिदान भेटोवन बरो प्रसंग दिल्ल्या फादर लॅन्सी रेबेलो आनी हांव दाखवाल तुमी पांटे ह्या विशयाचेर बरी समजून आमकां दिल्या. आमचें जिवन कनेक्टिविटी म्हणून ताणें सांगलें, कनेक्टिविटी सर्वांत आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा, आमच्या देवा कडेन. वेचीक पुताची काणी ताणें सांगली, कसो वेचीक पुत्र ताच्या बापाय वट्टो आसतना कनेक्टी आसतना कसो आसलो, केदाळा तो बापाय सोडून गेलो, ताका कितले कश्ट आयले. आमचें जिवन सदांच आमच्या देवा लागीं, आमच्या पेला लागीं कनेक्टी जावन आसचें म्हणून ताणें सांगलें. तांकां हांव ह्या वखदां देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमकां कुमसार जावंक सहकारशिल्ल्या फादर स्टीवन, फादर जॉन, फादर फ्रांसीस, फादर प्रेम आनी फादर लॅन्सी रेबेलो सोर प्रादांक हांव तांकां बरें मागतां आनी देव बरी भलायकी दिवं दी म्हणून हांव मागतां. हांव देव बरें करूं म्हणटा. ही रेतीर बऱ्या तरान करूंक मधुर संगीत सहकार दिल्ल्या पोर 2 दीस माने सिप्रियान आमच्या संगात आशिल्ले आनी आज मिस्टर जॉन आमच्या संघ आसात. तांच्या सहकाराक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसांवाक आमी बरें मागता. तशेंच तांकां सहकार दिल्ल्या माने सेलियस फेर्नांडीस आनी लिझी फेर्नांडीसाकी आमी आभारी जावन आसा. तुमी परतान पळयलां दिव्यवाणी मुखांतर ही आमची रेतीर संवसाराभर प्रसार जाल्या. हाच्या मालकाक मिस्टर विनोद गंगोळी आज येवंक जावना आनी लायव्ह प्रसार करूंक ताचो संगत दिता ताच्या पुता अनुपम. ताका आमी दिनवास पठयता. पोर तो थंय बसलो, तसो बाब हांगा आसलो, आज तो बिजी आसल्यान हांगा येवंक जावना. ह्या स्वार्था परगटणी ह्या इव्हांजलिझेशन करच्या तुमच्या वावराक आमी बरें मागता. तांणी हे प्रसार धर्मार्थ केला आसता देव तांचेर दराळ आशिर्वादां दिवं दी म्हणून आमी मागता. तशेंच सोमारा दीस आमकां सावंडाचे इल्ले प्रॉब्लेम म्हणून भोगले. त्या दिसा इमिडिएटली सावंड हाऊस असो मालक मिस्टर सुनील आमी तुका आभारी जावन आसा आनी तुका देव बरें करूं म्हणटा. पर मंगळार तावन ते आमच्या संगातांत आसात. तांच्या वावरांत हांव तांकां बरें मागता. हांव स्पेशल थँक्स म्हणून आशयता मिस्टर रोशन क्रास्ता आनी गवळीक मंडळीचो सेक्रेटरी मिस्टर ऑस्टीन मोंतेरो आनी मिस्टर पास्कल मोंतेरो आनी आमची स्टेल्लाबाई. देव तुमचेर दराळ बेसांव वचून दी म्हूण मागता. देवाचें काम करूंक काली उर्बा आसल्या पावता, उरिल्लें पुरो तो दिता. काली उर्बा आमकां आसल्यार आमची स्टेल्लाबाई ह्या फाटल्या 4 दिसांनी आमकां इल्लें टेन्शन आसलें पत्र्यापा जेवणा विशयान. स्टेल्लाबाई म्हणाली हांव रांदून हाडटां.
तुका देव बरी भलायकी मती समाधान लांबावक पळगोंदी म्हणून हांव ह्या वखदां मागतां. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फिरगसकारांचो फाटल्या 4 दिसांनी तुमी तुमची फुरसत करण्या रेतीरेक हजर जाल्यात. देव तुमी दाखयल्या उर्बेक तुमकां दराळ आशिर्वादांनी बरो आनी काल इरादे तुमी घेवन आयल्यात ह्या रेतीरेक ते तुमकां पावो जावं दी म्हूण आमी मागता. ह्या 4 दिसांनी आमी घेतली देवाची कृपा आनी काकूळत आमी आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत आमच्या पिरगजेंत आनी समाजेंत दाखया म्हणून आनी बरी पिरगस कुटुंब बांदून हाडया. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. मोगच्या भाव भयणीनो भोव आपुरबाई थरान हांगा आमी आसां. म्हाका एक भोगता हाव गुड इट इज टू बी इन दीस प्लेस विथ यू. म्हळ्यार तुमचे सांगता भोव संतुश्ट जावन राव म्हाका खुशी भोगता. मानदीक बाप आल्बन आनी भोव आपुरबायचो स्वागत दिवन आमकां मोगांत आनी हांगा ह्या जाग्यार जायते बरेपणान पळयल्लें जावन आसा. ह्या 4 दिसांनी हर एक फावटी तांची मोवाळ उतरां आयकत आसतना दिसा की भोव खुशी भोगता आमी घरा वचूं म्हणचें आसा. पालता आनी पिरगेजे वचून पळया आनी तुमकां हांवें थोडें सांगलें जावन आसा सिस्टमॅटीक वे 5:30 to 8. आज इल्लो वेळ जाला लास्ट असो दीस जाल्ल्या देखून नातल्यार टायमार तुमी येवचें आनी वेचें आसलें तर आमी आभारी जावन आसा. मोगाचें न्हू तुमच्या सर बरेपणा खातीर प्रत्येक तरा उपाध्यक्ष कार्यदर्शी तशेंच रोशन क्रास्ता आनी सगळीं तुमकां भोव आपुरबाय तर आमकां तुमी सांगात दिल्ल्या खातीर मानेस सिप्रियन आनी मानेस जॉन ह्या वर्त्या रितीरचो सबाईत ताणें चोडयल्ली जावन आसा. तुमच्या नांवी तांकां हांव आभारी जावन आसा. विनोद गांगुळी आमचे दिव्यवाणी ते आमचे मोगाचे अनुभव दोनी कार्यां बऱ्या तरान तो आज सांबाळटा. विनोद नातल्यारी सगळें बऱ्या तरान ताणें दिव्यवाणी जायत्या जाणांक मेळच्या बरी हें प्रसार केल्लें जावन आसा. देवाची सुवार्ता वर्तनां प्रसार करच्या तांकां देव आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागता आसतना तुमचे वय देव सदांच आपले दराळ जिवीत पावो करून दी. तुमच्या खातीर आमी मागतले आनी तुमच्या पिरगेचे खातीर प्रत्येक तर आमी देवा लागीं विनंती करतले. चड आनी चड मापान देव तुमकां आशिर्वादांनी बरो. सगळे आमी उबी रावया मोगाचे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सार पदवेदाते बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वर्तमापान एकामेकाक जिवीत दिवच्याक वचून येयात. क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. पान नंबर 339 339. कोलकाताच्या मातेरेसा दुर्बोळ्यांच्या शाबीत बंद्रा सेवेच्या प्रकाशी संद्रा नमन तुका सांतेरेसा मोकेलोय दुबळ्या धाकट्यांचो अनाथविधवी निराश्रितांचो तशेंच कोडकार लुडकार भावा भयणीचो मोकेलोय मनशा कुळाचो कोलकाताच्या सांतेरेसा दुर्बोळ्यांच्या शाबीत बंद्रा सेवेच्या प्रकाशी संद्रा नमन तुका सांतेरेसा. दयकन आयका कोणाकी कानीक घालूंक आसल्यार मुखार आमी कोंडो दवरला. आमी काल कानीक बोंडयल्ली जाल्यार आज कानीक बोंडवना. कोणाकी घालूंक कानीक आसल्यार मुखार आमी कोंडो दवरला. देव बरें करूं. मुखाळ पुत्राळ सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां
कोलकाताच्या सांतेरेजा मातसो विनंती कर भगवंत कुसाचे कुरवेन नेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमीन. Você buca sat daikanas te daikan ras kara riti de che buku urle igar jan urunga यवाणी